स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। हां सुरू करूया मनोबोधाला म्हणून सुरू करूया आम्ही आजी 55 श्लोक असेल 55 श्लोक 55 गॅलपंत घेतील सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी चळेना मनी निश्चयो दृढ जाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। तर हेवे सांगितले तारुण्य काळाचे महत्व कल्याण सदासेवी आरण्य तारुण्य काळी म्हणारी कले कोरचितले रक्तात जोर असता मनाक उत्साह असता तसले वेळारीची कले कोणी कोरका माहिती ना तर मिळेना कदा कल्पनेचे नि मेळी म्हणारी लोकांक मस्त देवाविषयी मस्त कल्पना असता ती जाल्यार त्या कल्पनाच्या गोंधळांतून न सापडता तांत इन्वॉल्व न जाता निर्विकल्प परब्रह्माच्या चिंतनांतून जो मग्न असकी ताका श्रीराम स्वरूपाविषयी एक आस्त असता अढळ निश्चय असता ते मेळोवंका म्हणून आणि ते सगळे मात्यांत येवंका जाल्यार तारुण्याधन सुरू करता म्हणून आमगेले कर सेवेचे उदाहरण दिलेले थंय सद्गुरू तें करून घेता ती यंग चेडवांक येवन शिकयता ती स्वाध्याय करता ती तांगेले मनान तें बीज पेरता ती एका बिजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने पळयते तशी एक बीज पुरयले एक महंत तयार केल्यार अनेक जातात। आता 55 म्हणा कले नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा
ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आता 8-9 श्लोक झाले. शेवटचं एकच चरण असं सेम असं, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. काल कसकसली लक्षणं पुऱ्या सांगली. अथांगतानी सांगल्या, नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा. म्हळ्यार कोणागल वायट जावो, हिवे आशना नष्ट आशा म्हळ्यार वायट आशा, कोणाक दुराशा, किंवा आमकां हें जायी तें जायी नाक्क जालें जें मेळना ताजी आशा, ती मेळ्ळी जाल्यार कोपू, म्हाका मेळ्ळी ताका मेळ्ळें म्हळ्यार मत्सरू, अशी सगळें कोण कर नाकीत. तांगेल मनान मागीर तें करतात कसलें म्हूण दिसता न्ही, वेळ कशी घालयता ती. तर तांगेल अंतरांतू एक नमने प्रेम आणि भगवंता बद्दल कृतज्ञ आसता, ती भोर आसता. आणि तावळी एक पिपाशा म्हळ्यार खले तान, मस्त तान. तान म्हळ्यार अशी तान न्ही, भोव चड तान जाता न्ही, तर गळ सुकून येता तशी. तशी त्या प्रेमाचे अंतरान प्रेम इतलें भोर येता की त्या परमेश्वराक मेळोवंकाची म्हळें एक तान लागता. त्या तान्नेन आमी मुखार मागशी वता ती. त्यामुळे कोणा बद्दल वायट विचार येना, खंय पळयल थंय तो परमेश्वर मेळका अशी. कोणें म्हाका परमेश्वर दाखयत रे, ही एकच तळमळ आणि सतत अनुसंधान. ताज्यान कल जाता ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा. आतां हें कोण केल्लें हें, आतां नश्ट आशा दुराशा नाती लेक उदाहरण म्हळ्यार आमगे ज्ञानेश्वर माऊली आसा ती. ज्ञानेश्वर माऊली, तांकां इतले वायट अनुभव आयले. आमकां गोतोच तांगें चरित्र, सगळ्यांक गोतोच हिंदू लोकांक, की तांकां मध्य आमी आळंदी वचुलेली. तावळी थंय इतली लायन त्या पुजे खातीर हें तें. एक म्हातारी बशील पाप, तर ती म्हणाली, अहो कशी बघा आता लाईन लावलेली आहे, रांग लावलेली आहे, बिचारी पोरं यायची ना, त्यांना पाणी प्यायला सुद्धा देत नव्हते हो. अशी ती पाप म्हातारी दोळ्या उदक काढू लागली. ती त्या काळात तांगेल फॉलोवर आसतली, कोणा गोतू आशा फाव असं म्हणून ती देवळात सेव मेळ्ळी. थंय ती चप्पल बिप्पल सांबाळताली आनी ते 4 पयशे मेळटाले तशी. जाल्यार तस ज्ञानेश्वर माऊलींक तांकां पट्टा घालनाशिल्ली, उद्दा दिनाशिल्ली. तांगेल चुकी कली, जो संन्यास घेवन परत ग्रहस्थ आश्रमांत आयला तागेल चेडवो म्हणून संन्यासागेल चेडवो. आतां तांगेल चुकी कली जाण तूं, तांगेल चुकी कली. एक तपस्वी ब्राह्मण, विठ्ठलपंत तपस्वी ब्राह्मण आशिल्ले, धगधगीत वैराग्यामितांनी संन्यास घेतलो. तर तांगेल गुरुंगेल आज्ञा शिरसावंदे म्हणून परत आयले. रुक्मिणीबाईन 12 वर्स तप केल्लें. त्या तपश्चर्यांतान उपजलेली ती भावंड देवाल अंश, निवृत्ती ज्ञानदेव मुक्ताई सोपान मुक्ताबाई, ही 4 भावंड. तांकां जगच्या सुद्धा दिनी त्या प्रायश्चित्त म्हणून त्या आवस बापून मृत्यूदंड घेवन चालयलो. चेडवां सन्न मुक्त तरी 2 वर्सांची आशिल्ली, तो कलकी 4 वर्सांची आशिल्ली. सोपान कांय कळना. इवन निवृत्तीनाथ सुद्दां सन्नच आशिल्ले. 2-2 वर्सां अंतरान जालेली ही चेडवां कितले हॉड्ड आसतली. व्हडूच 8 वर्साचो, दुसरो 6 वर्साचो, इतली सान्न चेडवां. तांकां सगळे कडेन भटक चालयले, भीक मागून सुद्दां कोणें दिनाशिल्लें पाप. आनी कल्लें ना घरान, कल्लें खावचें ना, कल्लें ना अशें तूं कशी ताणें त्या भावंडांकय सांबाळलें. आनी तरीके कोणागेले वायट जावो म्हूण मनान तिणी. थंय सालो मालो म्हूण आशिल्लो, सालो मालो न्हय, विसोबा चाटी म्हूण, चाटी, ताचें नांव विसोबा चाटी. तर तो प्रमुख आशिल्लो गांवचो. तो तर भयंकर द्वेश करतालो विठ्ठलपंतांगेलो. कल्ल्याक तरी सगळे जाण विठ्ठलपंता मानतालीं. तांकां सिद्ध भेट म्हूण दूर तांकां हें केलेलें, बॉयकॉट केलेलें समाजान. म्हणून थंय सुद्दां वचून तांतले शिकतालीं. आनी तसले आवस बापूय येता न्हू, हांकां संस्कार जालेले चेडवांक. म्हळ्यार कितली संस्कारीत चेडवां आशिल्ली, कोणा वायट म्हणचे ना, कोणा सगळ्यांगेर बरेपण जावंका अशें सगळें. तावळ तो विसोबा जो चाटी आसा, ताणें मृत्यूदंड तर घेवन लायला आवस बापूक, आनी संन्यासाची कार्टी म्हणून तांकां कायम तांगेलो दुस्वास केलो. नश्ट आशा दुराशा
तांगेल वायट जावो तांगेल हेंच जावो तेंच जावो कसले तांकां करू तिमी कसले भिक्ष मेळ्ळे री ह्या मनुश्य मध्य पडले की ते घेताले आनी पुरे मातयेन मेळयताले पिशवी खाली करून सोडताले आनी तो ज्ञानदेव बाप रडतो येतालो घरा कसले मेळ्ळी म्हणून अशी सगळे प्रसंग तरीके नंतर एक फावट कल जालें दांत घासून बशिल्ले हाजेर खंय भिंतीचेर वणटीर वचून बशिल्ले चारी भावंड दंतमर्जन करतच तावळे कोणके येवन सांगलें की हो चांगदेव येता 1400 वर्सां चांगदेव 1400 वर्स तागेलें मरण लाग गेलें तो प्राण अशी हांतून आज्ञाचक्रांत हांड दवरतालो योगान आनी तितले तागेले मृत्यूची वेळ टळ्ळी की परत तो घेतालो अशें करून 1400 वर्स तो जगलो ताका सगळीं हें पशू बिशू सगळे वश आशिल्ले म्हळ्यार वाघाचेर बसून फिरतालो तो हातान सर्पा चाबूक घेवन तर कोणकी ताका सांगलें की ही भावंड एकदम देवाल अवतार आसा ती म्हणून अरे मॅरी इतली जन्म मेळून तांकां तरी मेळपाची म्हणून जाल्यार कशी मेळचें तांकां सांगचें की ना की सरप्रायज विजीट आज कल हें आयलें न्ही सरप्रायज विजीट म्हणून तरीके तांकां कागद बरयले री चिरंजीव बरोवचे गेले री तो इतलो व्हडू संत खंय ताका चिरंजीव कशें बरोवचें आनी आशिर्वाद बरोवचे गेले री तांकां दिसलें अरे हो इतलो व्हडू संताक आशिर्वाद कशें बरोवचें चिरंजीवय बरोवचें जायना आशिर्वाद बरोवचें जायना मागीर तांकां नमस्कार करूं गेले आपणा पेक्षा आपण 14 वर्साचो हो 8-6 वर्साची भावंड तांकां कशी हें करचें म्हणून अशें करून कोरो कागदू पेटयलो ताणें मुखार आनी ताणें हांड चेडवांक गेल्या हातान दिलो तें पळोवन ती नुस्तें मुक्ता इतलें म्हळ्यार रे कोरा असो तें जायना पडे प्रत्यक्ष मेळूं येवचें ठरल्यार वाघार बसून सर्पा चाबूक घेवन सगळे ते तागेले सगळी कितकी लोक तागेले मागशी तागेले फॉलोवर्स पुराय बँड बाजा हें तें आनी येतात पळोवंक दुंदुबी वाजयतची तावळ ही नुकतीच फालफाल्यारी हें दांत घासता बशिल्ली तावळ कोणके येवन सांगलें तें येतसून तुमकां मेळूं कम अरे आमगेले गांवांत तूं अतिथी येतस चल मुक्ते आमी मेळूं वचा म्हणून कशें वचचें आमी हांगा बसल्यात न्हय चल भिंती चल ती तांकां सामोरी वच ती भिंत अशी उड्डून समोर विमानशें सरतची तांगेले मुखार येवन राबली हो चाट कोण येता कल्लेत म्हणून कळना 4 भावंड सान्न बसले ती आनी वण ती चमकून येतस चमकून म्हळ्यार थोडे उडता थोडे जमीन अशी येत न्ही बोट हेलकावे खातची तशी ती वण आयली आनी तांच्या मुखार येवन राबली तावळी चांगदेवाक कितलें हें जालें तो तांकां पांय पडलो शरण वचूलो आपणागेर चुकलें आपणाक पशु पक्ष्यांक आपणें वश केलें जाल्यार तुमी तरी पंचमहाभुतांचेर तुमगेलें राज्य तरी तांणी म्हळें मागीर तो चांगदेवाने एक हाणें कोण तो विसोबा चाटी ताणें मस्त त्रास दितना मस्त तांकां त्रास दिल्लो कल्लें हें खावचें दिनाशिल्लो हें दिनाशिल्लो सगळ्या संतांक तो त्रास दितालो कळ्ळें तर हांकां तरी जास्तीची तावळटान म्हळें तुमकां जर वण तितली चलोवच्या जाता ती तागेले आंगार कले घाल न्ही म्हूण तागेले आंगार घाल चिरडून घाल कशें ताका म्हूण असले नश्ट द्रश्टाक नतद्रश्टाक कल्या दवरले म्हूण ना बा तशें कशें करचें प्रत्येक मनशान भगवंत आसा फक्त हाका जाणीव ना एक जाणीव जाल्यार तो प्रत्यक्ष परमेश्वरूच आसा तेमी आमी कोण ताका ताका आमी चान्स तरी दिवंका तागेले तेमीच तांणी हें म्हणलें पसाय दान कलें आता विश्वात्मके देवे जेणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दान जो खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी व्रती वाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे म्हणकले खळांची व्यंकटी सांडो त्या खळ म्हळ्यार दुर्जन लोकांक नाश जावो अशें केन्नाय ताणें नश्ट आशा तांकां नश्ट जावो ती किंवा वायट जावो असले केन्नाय आशा करनी मनान सुद्दां विचार सुद्दां कोणागेले आंतेनी तांणी इतलो त्रास दिला मग तागेले वायट जावो ना ताका रोग जावो नो तरी खळांची तागेल्यांतले वायटपण वचो प्रत्येक मनशान थोडे म्हणटा वायट बरे गूण आसतात
तागल्यान थोडेशें जास्त आसा ती प्रारब्धानुसार तशें जाल्लें असेल, पण ते वच होती देवा तागल्यांतल्यान नश्ट तो घालय. आणि ताज्यान सुद्दां बीज केलें कलें कशें केलें तर एक फावट तितलें कोण सुद्दां ताका हें जाय न्ही. आणि तान एक फावट तें माग वचून तळी मांडे करूंक भिक्षा माग वचून ज्ञानेश्वर हिगल इच्छा आशिल्ली मांडे करतात भावा खातीर दिवाळी की कलकी आशिल्लें तर मांडे करता ती म्हणून बाकीच्यान सगळ्यांनी गोड दिलें आनी कल दिलें सगळें दिलें. पळयलें तें थापटून चाकलें ना आशिल्लें म्हणून तांगेल घार वचूले री तें खापर म्हणटात ताका, म्हळ्यार मडक्याचो उल्ट अशी पोर्शन तळाचो तो अशी हाजेर दवरता ती चुलीचेर आनी ताजेर ते मांडे भाजता ती फुगून येता तशें तें पीठ बीठ सगळें आशिल्लें. तें खापर सोदूक ती तांगेल्या घार मागशिरिकान वचूली. जाल्यार मागीर हो हें करता म्हणून वतस ताका मान्य जायना. पळयलें हांवें पळयली मग तांणी वतना आनी घेतलें तागेल्या हातान थावन तिगल्या ती म्हणाली आपण हाडटा म्हणून तूं इतलें हाड खापर आपण हाडटा म्हणून तें खापर हाडूं वचूल्यार तें फुट्टयलें मात्र न्ही कुडके कुडके ताजेर नाचलो चूर जावन गेलो ताजो मागीर ताजे कल्ले करूं जायना. तळती रडत आयली दादा एक फावट म्हाका इच्छा आशिल्ली रे तुका मांडे खावच्या घालका म्हणून कशें आतां घालूं बाकी सगळें साहित्य आसा जाल्यार भाजचे कल्ल्याचें कांय काळजी करूं नाका. हां परमेश्वर आसा अरे विठू सगळ्यांत आसा परमेश्वर तो कली तरी सोय करतलो मज्जान तूं आसा तूं कर तयार करी हांव भाजचे वेळार हांव पळयतां जालें की सांग लाटून जालें की सांग लाटून जालें की तिणें सांगलें तर योगाक न्ही तयार करून अशी माजराचें हें करून बसलो आनी तोंडान थावन अशी उच जाताली तागेल्या आनी फाटीर हात लावन पळय खाली फाटीर हात लावन पळयल्यार तव्या वर तापपिली. हां आतां मांडे भाजले तिणें फाटीर तागल्या आनी विसोबाक दिसलें कलें आतां ही मंडळी कल करतली कशी मांडे खातात की हेट्टे खातात पळया म्हणून तर खिडकीची उगडी आशिल्ली थंय तो पळोवनच आयलो. पळयल्यार योगाग्नीचेर मांडे भाजले मांडे केल्ले आनी चारय भावंड देवाक प्रार्थना करून खावच्या बसली वमटे करून ती वाडटाली आपणें वाड घेतलें चारय जाण भावंड खावच्या बसली. तें पळोवन हाका इतली उपरती जाल्ली आनी तो भितर धांवन आयलो. धांवन येवन त्या निवृत्तीनाथ आनी ज्ञानेश्वर माऊली तांणी अर्धवट खाल्लेलंच न्ही तें उश्टें ताटांतलें उश्टें लेवन खावच्या लागलो. लेवन जीब भायर काडून प्राणी खातात न्ही हां तांणी ती ताका गाड्ड अशें गाडवा वारी अशी लोळात घातले गले तावळ धरून तागेलें हें नांव विसोबाक थेचर म्हूण पळय तरी ताका उपरती जाली म्हळ्यार इतली की तांणी तागेल्या माथ्यार हात दवरून ताका ज्ञानेश्वर माऊलींनी ताका पुराय हें केलें आत्मज्ञान करून दिलें आनी तो कडेन संत नामदेव हांगेलो गुरू जाल्लो सद्गुरू जालो आनी नामदेवाक ताणें म्हळ्यार गुरुपद दुसऱ्या गुरुपद बहाल करता हाजें तें प्रूफ आसा. आतां इतलें प्रेम सगळ्यां बद्दलचें अंतरान प्रेम ज्या मनशाक आसता आनी सगळ्यांतूय जो देव पळोवन सगळ्यांक सेवा करूं भायर सरला सगळ्यांक बरेंपण करूं भायर सरला. अरे कोणें आमगेल्या घरा येवन आमकां मस्त मदत केली बा आमगेल्या कसलें फंक्शन आसा म्हाका एकलें न्ही जायना 50 लोक जेवणां येवचें आसात हां तावळी कोणें येवन आमकां सगळें अथ दोन इती थाय सगळें करचें हें करी तें करी सगळें मदत केली तावळी आमी तांगेले ऋणी जातात न्हू मागीर आमकां इतलें कृतज्ञ दिसता रे तुजे खातीर कल्ल करूं कल्ल नाका आसता भायर वचूंक दिनात आमी हांगा राब आमगेल्या सांगात राब म्हणून दोळ्या उद्दा येतात वतात म्हळ्यार तांकां हृदयान स्थान तशी ते देवाक ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा तांगेलो ऋणी जालो भक्तिभावाने जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तर अशी जे कोण प्रेमाने पिश्य जालेले असतात प्रेमाची तान लागिल्ली आसता आनी खंयचे तें प्रेम दिवच्याक उत्सुक आनी त्या भगवंताल प्रेमाची तान म्हळ्यार हांगा पिवन घेवचें दुसऱ्यांक दिवचें नाम संकीर्तन करचें तें दुसऱ्यांक आयकोवचें अशी आनी सगळ्यांक मनांतून त्या प्रेमाचें बीज रोवचें म्हळ्यार कळ्ळें जाता एका बिजा पोटी फळे कोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे एक बीज हां कणसांतलें एक बीज जर हें केलें री ताचें पीक येता एक कणसाक हजारो हे लागतात दाणे लागतात
म्हळ्यार देव कशी आमकां रिटर्न करता तर तागेल ऋण जशी कृष्णाक द्रौपदीन आपणा भरजरी पैठणी पिंदून ताल हात कापील ताका पट्टी बांदील ताची असंख्य अगणित साडे तांती पुरयल्यो ऋणी देव भक्तिभावे जयाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा जय जय रघुवीर समर्थ अंथान आमी शिकले अवघे विश्वाची कोणाल घर जालें ती ताका क्षुद्र स्वार्थ तो कशें आसतलो वसुधैव कुटुंबकम सगळे आपणालीची तर ही ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणटा ताका म्हळ्यार ज्ञान जावन सगळे कडेन देव भरला त्यांनी ती सगळे कडेन देव दिसना पण ताजे बद्दलचे प्रेम उक्कून येता तान लागता तागेल कली सेव करका ही तान तावळी पैल जालेले भक्तोत्तमा प्रेमळ कथ ऐकून 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 एखाद्या साधकाक भक्ती प्रेम सुखाची लालस लागता आणि तसले वेळार आत्ता काळान सुद्दां देव सुद्दां तागेल भक्तिभाव पळोवन ताजेर भुलता आणि कायम तागेल रक्षण करता जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोध जाल्या वळया हो 19व दशक चालूस हा शिकवण नाम म्हणून ह्या दशका नावाचे असं शिकवण तांणी कल केल्या व्यावहारिक शिकवण ह्या दशकांत तांणी सांगल्या व्यवहारांतू तुम्ही अध्यात्म प्रपंच सगळे म्हणटा ती जाल्यार सगळे प्रपंच वय अध्यात्म वय ते करूक थोडी व्यावहारिक व्यवहार करका लागता परमार्थाक सुद्दां व्यवहारांत राबका लागता ते कशी तर तांणी वेगवेगळे 10 समास केल्यात न्ही तातूंत हस्ताक्षर कशी आसता हे पयले इयत्तेन शिकयल्ले ते लेखन क्रिया आमी केल्ले नंतर तरी राजकारण कशें आसता तें केलें तें सांगल्या बाकी सांगता तर राजकारण कशी कोरका कशी कोर नये मागीर हें उपाधी म्हळ्यार कहलें आमीच सुत्तावन घेतील आमगेलें काम आमगेचेर ओडोवन घेतील काम ते कशी सांबाळका ओडोवन घेतल्या न्हय सांबाळची कशी आनी तुमी सांबाळचें जायना जाल्यार तुमी महंतगिरी म्हळ्यार लिडरशीप करूं वचूं नाका तर लिडरशीप म्हळ्यार कहलें बॉर्न लिडर कशी आसका कशी आसूं नये त्या वेळचे त्या वेळची परिस्थिती अशी आशिल्ली की रायांचेर सुद्दां संतांगेर वचक आसतालो अंकुश आसतालो फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज समर्थांगे शिष्य आशिल्ले तांणी तरी अख्खे ते भिक्षे मागो येता वळी आपणाक फुल्ल राज्याची सनद हे राज्य तुमकां दिलें म्हणून सही कोर न्हू तांगे झोळयेन घाली तावळी तांणी म्हळें ना आमी राज्य घेवन आमी संन्यास लोक आमी कल करचे तूंच चलय आयकना ती तावळी तांणी सांगलें जायद पण आमगेलें हाज्यान चलय म्हळ्यार आमकां जाय तशें चलय आमगेले अनुमती प्रमाण चलय आनी राम राज्य आमी हाडया म्हूण सांगून प्रत्येकान तूं तांगेले सल्लो घेवन ते चलयताले आनी त्या गार्थ म्हूण भगवे निशाण शिवाजी महाराज भगव रंगाचे ध्वज अशें आशिल्लें तरी आत्तां हे सगळे समाज जायना पळय नंतरचे 7वो 8वो 6वो तरी बुद्धिवाद म्हूण आशिल्लो बुद्धिवाद म्हळ्यार दांभिक गुरू कशी आसता ती बुद्धिवादी लोक कशी आसता ती आनी खरेची बरे लोक कशी आसता ती तातूंत हरिकथा निरूपण राजकारण हाजें महत्व समजावन सांगिल्लें कडेन यत्न निरूपण 7वो समास जालो 7व्यान कल सांगिल्लें प्रयत्न करका वय जाल्यार आयज कालचे युगाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार मागशी अज्ञानी लोक आसताले न्ही ते अज्ञानी बापडे नरम आसताले शिकूंक पूण तयार आसताले ते तांकां कसलेंय कळनाशिल्लें क्लीन स्लेट्स आतां तशें न्ही अज्ञानी लोकाची मागीर कल जालें एका सांग चेडाक म्हाका समज लक्षांत आसा आमगेले ते गोपाळ मामूण आशिल्लो चालमकी वाडीन ताका सगळे लोक भिताले आमी सान आसून मस्त भिताले ताका म्हळ्यार सगळे जाण तो मारता करता म्हणटाले मारनाशिल्लो पाप मस्त प्रेमळ आशिल्लो तो जाल्यार एरडेल तेल पिवचे खंय आसताले एरडेल तेल पिना जाल्यार राबा गोपाळ मामा आपयता म्हणटाले असलो गोपाळ मामू कितली वर्सांनी आतां म्हळ्यार लग्नाक 55 वर्सां जालीं मध्य आमी वाडींत वचुलेलें हांव पळयल्यार म्हातारो जाला तरी ते गार्डनांत थंय राबिल्लो ताचो मस्त धूर
एक सांत चल्लो 8 वर्साचो राबला कळ्ळें आनी ताका अशें कोर नाका रे की म्हणलें गोपाळ मामाने अशें कोर न्ही रे म्हण म्हळें गोज घालून तो हो दोळ बिळ हड्ड करून ताका खंय म्हण लेखलें तुवें खंय म्हण लेखलें अशी ताका जोर करता लागीं वची तितलें धैर्य ना म्हळ्यार एक थपराट मारल्यार पडटलो लागीं वचना तशी ह्या अज्ञानी मनुश्य आसून सुद्दां आत्ता काळांत लोक उद्धट आनी उर्मट जाले ते मागशीपणी अज्ञानी मनुश्य म्हळ्यार तो कलेपणी एक हें आसतालो नम्र तरी आशिल्लो आज काल अज्ञानी मनुश्य म्हळ्यार तो दुसऱ्यांक चूक सोदता तें बरें ज्ञान आसता काम करचें ज्ञान आसना जाल्यार केल्लेल्या कामान चूक कशें सोदच्यो तें बरें कळटा जशी आमी म्हणटा ती आज काल ऑडिटर्स जास्ती जाल्यात अकाउंटंट्स कमी म्हळ्यार प्रत्यक्ष काम करतल्यांगे डिफिकल्टीज तांकांच गोत्तू न्हय अचानक CA जावन आनी ऑडिटर म्हणून येतात तांकां कामाची कली माहीत आसना आमी बँकांत आशिल्लीं आमचल्या थंय शिकूं येतालें तांकां कले कळना आनी शिकले म्हूण केलें की नाक्क जाल्यार चूक आमगेल्योच काडटात काण न्हय म्हणना पण चुकीची चूक काडटात ते चुकोच आसना ती कडे तांकां एक्सप्लेन करून सांगता लागता हें अशी तशी म्हणून अशी नमुन्याचें तर अज्ञानी मनशाल क्रियाशीलता ही आयच्या युगाची व्हड समस्या जावन बसल्या म्हळ्यार अज्ञानी मनुश्य आसता जाल्यार ताका मस्त कलेपणी आपण मस्त कोरका आपणाक नांव जावं का हां आनी तेमी ती ताका खंयचे दिशेन प्रयत्न करता तेवें ताका गोतना म्हळ्यार अज्ञानी कले विशेष शिक्क न्ही तिलो जाल्यार नेत जावची हाव प्रसिद्धी हडपण पयशाची हाव नेतेपणाची नशा नेतेपद म्हळ्यार लिडर जाल की नश चडटा सत्तेची नश चडटा जी दारूच नशेपेक्षा व्हड आसता सत्तेची नशा हां आनी ती जर कर्माच ते कल करतात न्ही तांचे मागशी ही जर प्रेरणा असली नशेची प्रेरणा असली तर तांगेल कल करतात गोतना ताका कर्मयोग म्हणूं जायना असली कर्म करतलो तो बंधनात शिरकता खंयचेपणी आनी ताजो सगळे समाजाक त्रास जाता अख्खे समाजाक त्रास जाता तेमी ती मनुष्याने प्रगट जावचे पयलें सम अभ्यास करून सम प्लॅन करून सम आमी खंयचे गोश्टींत आमी राजकारण शिकतात बा तर राजकारणात सम शिक्षण घेवन अभ्यास करून पूर्ण तयार जावंका आनी कड्डेरी आपणाक भितरली स्थिती बिगडू दिनासतना फुल्ल कॉन्फिडंटली मुखार वचून लोकसंग्रह करता समर्थांगेल मत आनी आमगेलें तेंच मत आसा तशी कर नातिल न्ही ती आमी मस्त मार खातात एक कडेन कोणची नेता फॉरेनांत वचूलेलो तर ताणें सांगलें आमगेले हात कितलो अनएम्प्लॉयड आसा ती आनी तुमगेले हात सगळ्यांक जॉब कशें मेळ्ळें म्हणून आमगेले लोक कशें थंय काम करता ती म्हणून तर तांगेल नेत आसा न्ही तो फक्त म्हणालो वी गीव जॉब्स टू डिजर्वींग पीपल whereas you are giving jobs to reserving people रिझर्व लोक मागासलेले गरीब म्हळे हे म्हळे हांकां फुकट दिवचे फुकट मागचे आनी भीक मागचे अभ्यासू जावन गेला तेमी आमी तांकां केन्ना स्वता पांयार राबभुका दिनात पांय खांडून घाले ती तशी कोर न्हय हां तेमी ती जाम पण तांकां नाराजय कोर न्हय तांकां प्रोत्साहन दिवंका शिक्का ती करा ती म्हणून तशी समर्थांनी त्या वेळार सुद्दां अज्ञान मस्त आशिल्लें जाल्यार समर्थांनी तांकां तयार केलें कांय कळना ती लोक आशिल्ली आई श्री गणेश सुद्दां बरोवनचें येना वाचूं येना कसलें येना आत्मविश्वास गमयलेले कले म्हळ्यार तेवे बळी पडटाले ते मुस्लिमांगेले हातार तांगेल बाय चेडवां धुवन व्हरतालीं भ्रश्ट करतालीं किडनॅप करतालीं भिके लायतालीं विकतालीं परदेशांत व्हरून आनी हे नळीत पळयता रावताले असल्यांक हाडटा धोरण तांणी पयलें तांगेले हातूं नामस्मरणाचें बीज रोवलें आनी तें नाम घेवनचें देवालें प्रेयर करचें आनी कामां लागचें आळस झटका ती सगळीं शस्त्र कशीं वापरची हें तांकां शिकयलें समाज सेवा तुमी मस्त जाण आसात ते थोडे जाण आसात ते दोग जाण आसल्यार तांगेल हातान तूं हें स तें स म्हणून ते कले तलवार आसा अरे तुमगेल हातान दांडपट्टी दवरात न्ही त्या घोड्याक एक हें केलें तो घोड पडटा आनी हेवें पडटा तांकां मान धांवडावन घाला ती हें सगळें शिकयलें म्हळ्यार त्या वेळचें राजकारण नुस्तें गुडी जावन जगचें नाशिल्लें
तरी खटासी खटनट उद्धटासी उद्धट तशी कशी जाऊन का त्यामुळे तांणी शिकेल समर्थाने आणि हे सगळं समास म्हळ्यार समर्थांगेले हें सतिकलें आत्मचरित्रशी असं कशी आसूं नये कशी आसका हें दोन्ही तांणी सांगलें. ज्या मनशाक समाज सेवा करचेस की तान्ने बाकी लोकांगेल दोशाच पाड वाचता बैसूं नये. वय ताज्यात आसत दोश आसत हां जाल्यार आणि तुका जर फक्त तागेले दोशची दिसता तागेले गुणची दिसना ती तरी तो ते दोश घालोवचे मार्गा लागना. नुस्तें ते दाखयता बसता दोश. तर तागेले बरे गुण कशी एनकरेज करचे बरे गुण वाडीत वचून की दोश आपोआप कमी जातात. ते कशी करचे कळ्ळें म्हळ्यार हे जे दोश पळयता लोक असतात न्ही ते आयदर तमोगुणी असतात नाल्यार रजोगुणी असतात. म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट कसलें पैसा हावं दुसऱ्यांनी वाडपण दिवंका प्रसिद्धी मेळका नेतेपणाची नशा चडका आत्ता त्यांची चलता न्ही हें दुर्दैव आमगेलें आत्ता तेंच चलता. त्यामुळे हाचे अभ्यास करचो अत्यंत आवश्यक तसं. तर रजोगुणी मनुष्य कार्याक प्रारंभ करता पण तागल मुखार मुखार कल जाता ताका समज ज्ञान आसना न्ही प्लॅनिंग आसना. मुखार मुखार तागल अवस्था अभिमन्यूवर जाता. कोणे पूण एक बुद्धवंत येवन ताणें आमगेले प्रायम मिनिस्टर वरेन कोण पूण कसले प्रश्न विचारले तांतले उत्तरच आसना. तरी गोपनीय राजकारण कशें करता हें अंत येता. म्हळ्यार गपचूप प्लॅनिंग करून अशी डिसिजन्स घेवंका ती की सगळे काळ पयस वयर येवंका सगळे वायटपण उदकान घाण केलेले पुरे वयर येवंका तसलें. जर तशी ना तर तांणी असले नेतेपण करूंक वचूं नये म्हूण समर्थ सांगतात. सार्वजनीक कार्यांत जर भोव कटकट सुरू जाल्यो तरी सात्वीक मनशान कल करचें गपचीप कुशलतेने एकदम कल म्हणटात ताका टॅक्टफुली हगूर बाजू जावंका कळ्ळें न्ही. आणि रजोगुणी मनुष्य अहंकारा पायी सगळं कार्याचो नाश करता ती त्यामुळे ती तशी कोर नये जाल्यार दूर वचून राबका. आणि तांकां हे रजोगुणी लोक जे त्रास दितात न्ही तांकां कशी हदा हाडचें हें ते तांचें सम प्लॅनिंग करता. तांकां बरे लोक थोडे आसतात ते अज्ञानी असतात पण बरे असतात. दुर्जन असतात तांकां सुद्दां बरी ताकद आसता. तसल्यांक हाताले धरका आणि तसले मस्त लोकांक जमोवन पेक्षा तांगेले कोणे पूण मूर्ख आसता. मूर्ख म्हळ्यार लिडर तांगेलो हां तो दिसच्याक होसो दिसता कळ्ळें खलनायक सो जाल्यार तितलो खलनायक आसना तो तागेले हाताक लोकांचेर तागेलो मस्त प्रेम आसता आनी ते लोक तागेलो आयकतात. तर ताका एकल्याकची एक तागेलो ब्रेन वॉश करून टॅक्टफुली ताणें कसले प्रश्न विचारले हांतले उत्तर आसता हें म्हणताले ते समर्थाले आशिल्ले. आनी तांणी अशें करयेद तशें करयेद म्हूण सांगून एक मोरक्याक तयार केल्यार बाकी सगळे लोक मेंढरावारी एक मेंढरू वचून की बाकी सगळे ताजे मागशे मागशे वतात. तशी सगळे लोक ताका फॉलो करतात. मागीर ताका महंत कोण दवरचें आनी दुसऱ्या गांवांत वचचें अशी कोण ठायी तांणी हें राजकारण तें खेळ्ळें भामटेंची. तर ताजे बद्दल आमी हांगा ते वाचच्या 8वो दशक असो 8वो समास ताजें नांव 8वो समास हातूं हो 7वो जालो पयर केलेलो. आतां उपाधी लक्षण उपाधी म्हळ्यार कसलें जें आमकां दुसरे कडच्यान आमी घेतात करूंक आंगार हाडलेली जबाबदारी ती घेतल्यार व्यापती तुके वैभव. श्री समर्थ सांगता ती आळशी जावं नाका ती जाय तितली करा ती अशी. आनी उपाधी वाडोवन स्वतागेलो विकास कशी करका हें सुद्दां तांकां मान्य आशिल्लें करपाची म्हूण जाल्यार तांणी म्हणचें कलें नेता हो अशीच जायना तो बॉर्न लिडर आसपाक लागता. नेत कार्यकर्ता किंवा कार्यकर्ता जन्मा येवंक लागता. ताजे खातीर महाविद्यालयांत प्रशिक्षण वर्गांत वचून नेते तयार जायनात नाजाल्यार बरबरे शिकिल्यांक जॉब्स मेळनात आनी कमी शिकिल्ले व्हड पदार पावतात. कळ्ळें म्हळ्यार बॉर्न लिडरशीप. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्यशास्त्र घेवन पदवीधर जायनाशिल्ले. अशी मनुष्य नेतेपणाचे गुण घेवनूच जन्मा येतात आनी तांकां माहोलय तशी मेळटा. थंय हात घालीन तिथे पाणी काडीन म्हणून तशी घाव घालीन तिथे पाणी काडीन अशी तांगेले हें आसता. त्यामुळे ती तशी आशिल्ली ती तांगेली कॉन्फिडन्स अशी हाय लेवलाची आसता
की सगळे सक्सेस तांगेल चरणाले लोळण घेता. हां, ह्या जी उलटी थोडी मनुष्य नेतेपणाच कसले गुण असना ते आणि लगेच सार्वजनिक कार्य सुरू करतात ती. गोधडी वांटले म्हणाले, गरिबांक हॅन दिले म्हणाले, आयची सभा हाय प्रत्येकाला 200-200 रुपये दिले. हां, कडे खंय की तरी 2,000 नोट वांटली का आता पळयल्यार ते 2,000 नोट बाद जातात न्ही, म्हळ्यार ती विड्रॉ करता असं ती. तरी एक एक जोक पळयला हांवें, एक होरेताक सगळं अंगरखाची 2,000 नोटांनी तागेले हें शिवयल्या कोट, कळ्ळें. आता कोट घालून बसला पळोवंक का बावडो जावन, ये बंदा अभी शादी होते ही बैंक में चला जाएगा एक्सचेंज करूंक. म्हळ्यार तसले आपल्याला आशिल्ल खपोवच्याक दुसऱ्यांक माथ्यार घालचें, अशी हे जे नेतेपणाचे गुण आसनासतना जे सार्वजनिक कार्य सुरू करतात न्ही, ते आपण तरी गोत्यान येतात दुसऱ्यांकय हाडटात आणि मस्त जणाल्याक तांकां मतभेद जाता, शेवटी झगड जाता ती. हां, आणि समाज हो तांकां दिशाच कळना. हुशार मनुष्य त्या सगळ्या दिशाहीन लोकांक वट्ट करून तांकां सत्कर्म कशें करचें हें शिकयतात. सत्कर्माचो भाव तांच्यान जागी करतात. पळय, अशें केलें अशें जावचें शकता, अशें केलें अशें जावचें शकता. हां, तुज्यांत हे गूण आसा ती तूं डेवलप करी आनी तूं सगळ्यांकय लीड करी. तुगेल हाता तूं जें जें काम करता आसा ती एकदम बुदवंत आसा ती. जरी ते शिक्क न्ही ती, तरी तांकां व्यवहार चातुर्य आस. तांगेल तें व्यवहार चातुर्य आनी कॉन्फिडन्स जागृत करी. म्हण एखाद्या महंताक पकडटात ते, ताका महंत करतात आनी बाकीच्या सगळ्यांकय तांकां आळ झटकून व्यायाम शिकय, शस्त्र कशी चलोवन शिकय, घोड्यार बसचें कशें शिकय, हें सगळें तांणी शिकयलें. तशी आमकां एक एक फावट दिसता आमकां की आमकां डिक्टेटर जाय. शिवाजी महाराजा वरी राय जाय आमकां. नुस्तें जाल्यार शिवाजी महाराजान राय आसून सुद्दां श्रीरामाने आपण राय आसून सुद्दां प्रजातंत्र चलयलें. हां, तसलो राय, प्रजावत्सल राय आमकां जाय. हां, तें कल जाता सगळ्यांकय समाधान मेळटा. श्री समर्थांगेल मते आमकां जर ते लिडरशीप करूं जायना आनी आमकां कळनासतना आमी उगीचच गोंधळ घालचे पेक्षा आमकां स्वताली मनशांती गमावची, त्या पेक्षा असली समाज सेवा करची कसली गरज ना. हां, स्वामी विवेकानंद सांगताले, जग हे सुण्या बालावर आसा, केन्नाय सरळ जावचें ना तें. आमगेल प्रयत्नान आमी जग सुदारूं शकना ती. तुमी पयलीं स्वताक सुदारा ती. हां, जग ही एक व्यायामशाळा आसा. थंय आमी मनान बलवान जावचे खातीर आमी ह्या दुनियेंत आयल्यांत. मनान तेमीच आमकां कश्ट येतात, ते कश्टांक पार करून आमी मनान बळवंत जावंका. आमकां समाज सेवा करपाची म्हणून कोणें काय उपाधी चित्तोवन दिनी, आमीच तातूंत वतात, आमीच वाडयतात, जाल्यार कोणाक झेप्पना. हां, तांणी आपणा झेपता तितलें मात्र काम करका. म्हाका 2 मनशां सांबाळच्या जातले शिकोवचे आतां, दोनीच शिकोवंका. 40 लोकांगेले क्लास काडचे ना. तांतूं भामटे लोकय येतात ती, बर लोकय येतात आनी सगळीं बाकीच्यांकय भितर येतात ती आनी सगळें राजकारण फ्लॉप जाता. आमी तशें करूं नये. तर आमकां जितलें झेपता आनी आमगेल मनशांती टिकतली इतलोच व्याप करचो आनी निश्चळ परब्रह्मा चिंतनांतूं आनंदान रावचें. आमकां स्वतागेल तरी साध्य करून घेवंका न्ही, तें पळोवचें. हें तांणी सांगलें. तर आतां आमी 8वो समास वाचया. श्रीराम, सृष्टीमध्ये बहुलोक, परिभ्रमणे कळे कौतुक, नाना प्रकारीचे विवेक, सृष्टीमध्ये आढळ लागती, किती प्रपंची जन, अखंड वृत्ती उदासीन, सुख दुःखे समाधान दंडळे ना. म्हळ्यार हें म्हणटात न्ही, कळ्ळें, स्थितप्रज्ञता तशी. कशी किती प्रपंची जन अशी असतात, अखंड वृत्ती उदासीन, सुख दुःखे समाधान दंडळे ना. सुख आयली दुःख आयली सेम तागेल मनाची स्थिती हल्ल ना. अथर्व शीर्ष, अथर्व म्हळ्यार थर्व म्हळ्यार सतत चंचल, अथर्व शीर्ष मात्य केन्ना अथर्वच का. स्वभावेची नेमक बोलती, सहजची नेमक चालती. समज स्वता पुरते पळोवचे गेल्यार तां स्वभाव अशी शिस्तींत उलोवचें, नेमकेच उलोवचें, कसले कोणागेले वायट उलोवचें ना.
पण जिथलं गरज असं योग्य शब्द आणतो. अगदी परा पश्यंती मध्यमा वैखरी सगळे चारी वाणीच उपयोग करून वैखरींतल्यान शब्द काडचे. अपूर्व बोलण्याची स्थिती सकळांसी माने हें उरलें हें सगळ्यांक मान्य जाता. तांकां कळ्ळें जाता ते बॉर्न लिडर आशिल्ले तांकां सगळ्याची आवडी एक नमन्यार सान्न चेडवांगल हें ते सहजपणे सगळ्यान मिक्सअप जातात. कोण पद म्हणटस सहजची त्यासी ताळज्ञान येते, स्वभावेची रागज्ञान उमटते, सहजची कळत जाते न्यायनीती लक्षण. न्यायनीती लक्षण कोणे केले थंय वचून आयकुनच्या बसतात, तेवे कळता. म्हळ्यार शार्प ब्रेन. एखादा आडळे गाजी, गाजी म्हळ्यार हें पराक्रमी, एखाद पराक्रमी मनुष्य दिसलो बा, ताल्ल्या वचून शस्त्र कशी हें करचें तें शिकचें. सकळ लोक अखंड राजी थंय वचून पराक्रमी लोकाल्या वचून तो जर तें शिकलो आनी बाकीच्या शिकोवचे गेल्यार सगळे लोक ताका हें जातात न्ही, खूश जातात ताजेर. सदा सर्वदा आवडी ताजी प्राणी मात्रांची, ताका मनशांगेर आवडी सगळ्यांक तूं पशु पक्षांत सगळ्यांचेर तो प्रेम करता. चुकोन उदंड आढळते, भारी मनुष्य दृष्टीसी पडते, महंताचे लक्षण से वाटते अकस्मात. जाल्यार अशी सगळे बॉर्न लिडर्स आसनात. एक एक फन जाता, मस्त फन तसं जाता की एखादो लीडर असो दिसता, महंताचे लक्षण से वाटते अकस्मात श्रीराम ऐसा आढळता लोक, चमत्कारे गुणग्राहिक, क्रिया बोलणे नेमक प्रत्ययाचे. म्हळ्यार अशी लोक आढळतात तांगेल ठिकाणी विलक्षण गुणग्राहकता असता. अशी लोक मेळ्ळे की चमत्कार दिसता. तागेले उलोवणे चलणे व्यवस्थित अनुभवाचे अशें आसता. तरी हां तूं कळची कशी खरो गुणग्राहीक आस की खरोच महंत जावची लायकीच आस की ना हें कशी कळता. तरी तांतल्या उलयल्या कळता. सकळ अवगुणामध्ये अवगुण हो एकदम श्लोक हो अगदी म्हत्वाचो आसा व्यवहारा खातीर. आनी हे थोडे न्ही आमी इम्पॉर्टंट मेसेजीस अशी एस्ट्रीक करून दवरतात, तशी एस्ट्रीक करून दवरता. हें दासबोध जायना पळय आनी तुमी पुरे मेसेजीस एस्ट्रीक करता सारके हांव नोट करचें. ताजे आमी हें करता कहलें जप चालका. सकळ अवगुणामध्ये अवगुण आपले अवगुण वाटती गुण, मोठे पाप करंटपण चुके नाकी. त्यामीत कल जाता ढाळेची काम होते सदा, जे जपल्याने नव्हे सर्वदा, तेथे पीळ पेचाची आपदा आढळेची ना. कोणा गेले अशें आसना, खरेंच गुणग्राहक असतात की तांकां ढाळेची काम होते सदा, जे जपल्याने नव्हे सर्वदा, तेथे पीळ पेचाची आपदा आढळ. जे बॉर्न लिडर असतात ती तांकां सगळ्यांतूय रस आसता. खंयचे हान तूं ते इंट्रस्ट घेतात की ते शिकतात टिपतात. दत्त गुरुगल हें तांकां इतले गुरू करता ती व्यवहारात मस्त गुरुगल काम आसता. गुरु तत्व एकच पण व्यवहार शिकयतल गुरु मस्त आसता ती. आनी परमार्थ शिकयतल सुद्दां गुरु मस्त आसता ती. विंगिंगड एंगल शिकयतात, विंगिंगड पर्स्पेक्टीव शिकयतात. ती श्रवण भक्ती करका आमी आनी प्रत्यक्ष तांगेल्या हातां तगू काम करका. त्यामीत कल जाता जे जपल्याने नव्हे सर्वदा, तेथे पीळ पेचाची आपदा आढळेची ना. ढाळेची म्हळ्यार आपोआप तांगेलें काम जाता. एकासी आतां हे दोन नमुन्या लोक कशे आसता ती, एक मनुष्याक एकासी अभ्यासिता न ये, एकासी स्वभावेची ये. ऐसा भगवंताचा महिमा काय कैसा कळेना श्रीराम. मोठी राजकारणे चुकती, राजकारणी वेढा लागती, नाना चुकीची फजिती चौकडे. राजकारण करू म्हणून वता ती, बाकी ते असतात बरेच पण तांकां राजकारण कळना. थोडे लोकांक राजकारण आतां हांगा तुमकां सांगता एक म्हाका समजा म्हाका हांव मस्त शिकलें, हांव भोव बुदवंत आसा पण म्हाका शिकोवची नॅक ना. ते शिकोवची नॅक आसता ते शिक्षक जातात. एक दोन चार शिक्षक आसत पण तांकां प्रिंसिपल जावन अख्खे कॉलेज मॅनेज करचें तें नॅक ना. तें राजकारण तांकां कळना. तेथे पाहिजे जातीचे तशी ना जाल्यार कल जाता नाना चुकीची फजिती चौकडे. ह्या कारणे चुको नये, आमी चुकू नये म्हणून सम प्लॅन करून वचता. म्हणजे उदंड उपाय अपायाचा उपाय चुकता होय. सम चूक करता केल्यार
अपायाचोच उपाय जाता आणि आम्ही अपायच करतात हां. त्यावेळा कल जाता देवा काय चुकले ते कळेना, मनुष्याचे मनची वळेना, खवळला अभिमान तो गळेना दोहीकडे, माक मस्त कळता हो अभिमानू, आशील मी त्या मी शिकू काही मागना ती कळना हे ॲग्री करना ती त्यावेळी प्रार्थना कल कर का कोणतीच एक प्रार्थना असो कल्ली इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे ओ. भावना मन में बदले की ना हो ना म्हण कितले आम कोप आयले तर की भावना मन में बदले की ना तशेंच का आनी हें मागोन घेवंका की अज्ञान आमगेले घालय देवा सम प्लॅन कर तितली बुद्धी दी आमकां आणि ती बुद्धी कशी वापरची हें शिकय नाल्यार आमी कल्ले चुकता ते आमी चुकले आनी हें सुद्दां कळना पुरे पाय निसून मोक्ष कल म्हणटात ताका कपाळ मोक्ष जायना पडेच कळता आणि तशें जाल्यार कल जाता काय चुकले ते कळेना, मनुष्याचे मनची वळेना, खवळला अभिमान तोही गळेना दोहीकडे, अवघे पडची ना आसती म्हळ्यार गोमटे राजकारण चलतशील कडे थंय वचून ते मिठ्ठा खड घालतात दुदांत, लोकांची मने भंगती, कोठे चुकते युक्ती काही कळेना श्रीराम. अरे ते मस्त बुधवंत म्हूण लेखिलो हो लिडरू तर कल्ले कळना मग जाल्यार आमी इलेक्ट कोरून जाल्लें आतां एका स्टेटान काँग्रेस आयलें तांणी मस्त तांकां खावयलें लोकांक हें दिता तें दिता करून आनी पुऱ्या तोंडा पान्नां पुसलीं. अरे आमकां दिशिल्लो तो होडस म्हणून आतकल करचें कळ्ळें ना भोगाती व्यापे विण आटोप केला तो अवघा घसरतची गेला, का घसरत गेला, अकलेचा बंद नाही घातला दूरदृष्टीने बुद्धी वापर का न्ही तमी गणपतीक ते एखांत आयिल्ले गजमुख म्हळ्यार खरेंच हत्ती तोंड लायतातले कोणाकय देवाक तो हत्तीचें तोंड कले लायलें गाडवाल कले लायली तरी तो लिडर गणेश म्हळ्यार गणपती म्हळ्यार सगळे गणांगल पती तो गण म्हळ्यार इंद्रिय तावळी आमगेल देह आमगेल मन समज चलोवंक जाल्यार आनी समाजाकय समज चलोवंक जाल्यार अक्कल समज चलका जाल्यार आमी गणपतीगेल मुख घेवंका गणपतीगेल खंयचे गजानन जाले हडड्ड कान अशी फापुळ्ळे कले सगळे आयकले मनान घेवन त्या प्रमाणे वागता गेल्यार कळ्ळें ना विवेक ना थंय पुरे अख्खा पडची नासत तावळी हें करका कडे दूरदृष्टी आसका बारीक दोळ येतागले दूरदृष्टी अकलेचा बंद नाही घातला दूरदृष्टीने तो अवघा घसरतीची गेला काय तशी नांकान शत्रुगल वास येवंका तांकां दूर थोन वास येता तशी येवंका कडेरी सगळे दृश्टीने म्हळ्यार तांणी आनी तरीही मोदक प्रिय मोद दितलो तसले त्या गणपती मुख आमी धारण करका. एखादे मनुष्य ते सिळे त्याचे करणेची बावळे नाना विकल्पाचे जाळे करून टाके एखादा मनुष्य बरी कळकटसो असता ताका कल्ले व्यवस्थित पडना कल्लेपुणी कोरू वता मग ते कितकी जाण टूर काडटा ती म्हणून एक टूर काडले थंय वचूल्यार कसले प्लॅनिंग ना कर्म एक पण आमी वैष्णव देवी म्हणून वचूलेली आत्तां मस्त सोय जाले त्या वेळार नाशिल्ले ते हांगा वचूलेली न्ही खंय तें कटरा थंय वचूली एक हॉटेलांत राबली तर दुसरे दिवस सकाळीं फालफाल्यार भायर सरचें आशिल्लें पळय हांणी त्या धाबा खंय व्हरून बसयलें आनी तांणी पयलेच ऑर्डर दिनाशिल्ली इतले 50 लोकांक ऑर्डर पयलीं दिवची ना पळय दिनीची आनी भायर सरतना इकरे घंटे वत तापता 14 किलोमीटर चमकूच म्हळ्यार खेळवे भयंकर सगळ्यांक चोवन घेतले बरें तोगू येतन सुद्दां तशीची
कसले प्लॅनिंग दा हे ऑर्गनायझर्स बरं देवन आयले आणि आराम जेवले खाल्ले आमकां एक कलकी हॉटेलान नांव सांगलें थंय वचून जेवा ती पयशे आमी दिता ती म्हूण तांकां आमी पे करता ती म्हूण सांगलें वचून पयलीं आयली वचून जेवली नंतर हगूर चमकून येतात न्ही तांकां पाप कसलेंच ना जेवणाक सगळं खर्चून वचलें आनी तशें जावन हे ऑर्गनायझर न्हिदोनूय जालें कडे पळयल्यार मोगल नणद आशिल्ली ती कोणाच कितें सांगात हांवें तिका म्हणलें गोडार बसून यो चमकून तितली दूर ना गो ही मैत्रीण आसली आमी येतात उलयताची रात्री 12 घंटे जाले तरी ती दोगय जाणां येवन पावनी ती घारा आनी सगळीं न्हिदलेलीं तातूंत ही लायट्सय गेले काळोख अंधकारू थंय वयर अशी जंगल अशी तळकल्लें आनी न्हिदलें हांव वचून तांकां जागयलें हांव म्हळें कल्ल म्हूण लेखल्या तुमी सोदून काडप तांकां मागीर बॅटरी घेवन वचूल्यार थंय अशी पागारशी आसता देवचे कडेन थंय थक्कून दोगय जाणें थंय न्हिदोन पडलेलीं काळखांत जर लोण त्या बाजू पडल्यार दरी म्हळ्यार असलें जाता अकलेचा बंद नाही घातला दूरदृष्टीने हां एखादे मनुष्य ते सिळे त्याचे करणेची बावळे नाना विकल्पाचे जाळे करून टाकले तांकां भिसडायला मी तुम्ही जर कर न्ही जाल्यार तुमकां सम आमी बरोबर करतात तुमकां म्हूण असलें प्लॅनिंग करतात काय ते आपणासी उकलेना दुसऱ्यास काहीच कळेना नाचे विकल्पे कल्पना ठाई सगळे विकल्प आणि कल्पनाची कल्पनेतूच कलकल करत असतात बराज्य तशी त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या कोणे येऊन आटोपाव्या ज्याच्या त्याने कराव्या बळकट बुद्धी त्यामुळे ती ज्यासी उपाधी आवरेना म्हणजे असले सगळं जे प्रपंचिक नेते जावचे काम असं उपाधी वैल्य दुसऱ्यांक हेल्प करचे सो कॉल्ड किंवा महंतगिरी खंयचे टुरिस्ट म्हणून लीड घेवन ॲड दिवचे हें घेवचे पयशे गोळ करचे वचूल्या कल्ले हेंची ना थंय कले प्लॅनिंग ना कले ना हॉटेल सम बूक केलें ना ती कसले ना तसल्या निकल जाता ताका उपाधी म्हणटात उपाधी घेवंक का म्हूण काम असलें तुमकां कले कळना जाल्यार ना तरी घेतात ताका सगळ्यांक त्रास जाता तेमी समर्थ म्हणटात त्या काळारय तसले लोक आशिल्ले ज्यासी उपाधी आवरेना तेणे उपाधी वाढवावी ना सावध चित्त करून या मना समाधाने असावे आपणा गोतच न्हय तुका जाय जाल्यार तूं वचून पळोवन यो ते सगळ्यांक जमोन ट्रिप काडची उपाधी तुका कोणें सांगल्या तशें करूं नाका तूं स्वता कल करची आसती करी आनी समाधानाने देवाला नाव घेता बैस धाव उपाधी वेष्टी आपण कष्टी लोकही कष्टी हे कामा नये गोष्टी कुसमुसेची कुसमुस म्हळ्यार गोंधळू लोक बहुत कष्टी झाला आपणही अत्यंत त्रासला व्यर्थची केला गलबला कासयासी कल खातीर असो उपाधीचे काम ऐसे खंयचे जबाबदारी घेतल्यार सगळे वेळा समज आत्ता म्हणून सांगू जायना म्हळ्यार आमी प्लॅन करून सुद्दां मस्त पण ता विस्कटता कले कारणाने कले हें कल म्हणटा ती आतां आमी 4 धामा यात्रा आनी वाटेल तशी एक पण क्लायमेट समजना हें आसना आयते वेळा कले डिफिकल्टीज येता ती पावस येता अमूक येता गाडी बंद पडटा अशें सगळें तेमी ती एक फंतां बरें जाता एक फंत जायना पण तूं प्लॅनिंगच करनासतना वतलें न्ही कोरनयच पण जरी प्लॅनिंग कोरून वचून तरी सुद्धा समर्थ सांगता ती असं उपाधीचे काम ऐसे काही बरे काही काणोसे सकळ समजोन ऐसे वर्तता बरे तेमी ती कल्ली डिफिकल्टी आयल्यार कल्ल कोरयेद जशी व्हडड बोटी वताली न्ही फॉरेनच्यो तातूंत लायफ बोट्स म्हूण दवरताली फक्कन इतल्यो व्हड बोटी पण आतां टायटॅनीक कशी बुडली कितले लोक बहुतेक लोक मेले कल्ले म्हळ्यार हजारो लोक पॅसेंजर्स आणि कलकी तांचल्यानी फक्त किलकी 40 ते 50 लायफ बोट्स अशी कोण अपूर जातात ते कोण दादागिरी कोण चढली की ती वचून पावली ती सुद्दां धूर थंय वचनी ती बुडली सगळ्यांक घेवन बुडली ती बोटी म्हळ्यार असली उपाधी तरी असो उपाधीचे काम ऐसे काही बरे काही काणोसे तेमी प्लॅनिंग सम करका एमर्जन्सीची मार्जीन दवरका प्लॅनिंगान तूं एमर्जन्सी आयल्यार कल करचें हाजी प्लॅनिंगय आसता अमूक जाल्यार अमूक मेळ्ळी जाल्यार कल करचें पावस आयल्यार कल करचें वत पळ्यार कल करचें ट्रेन मेळ्ळी जाल्यार कल करचें सगळें आसता सकळ समजून ऐसे वर्तता बरे लोकां पासी भावार्थ खंयचा आपण जगवावा तयांचा तांकां भावार्थ कले कळना आमी तांकां कशी वागयता ती तांचेर ते आमचेर विश्वास दवरतात कळना
जगवावा तयांचा सेवट उपंढर कोणाचा पडोची नाही म्हणाली कोणाकडे आम्ही घोटाळ्यात घाल नाही अंतरात्म्याकडे सकळ जागे कोणाला अंतरात्मा जागृतच की तो सम कोण प्लॅन करता अंतरात्म्याक जागृत दवरका ताजे खातीर आमी समची साधन करका त्या अंतरात्म्याक आमी ताजी पूज करका निर्गुणी हे काहीच न लगे आता हे निर्गुण परमात्मा कले करना हो आमगेल भितर आशिल्ली अंतरात्मा चळवळ चळवळ कोण चळ करतस त्यामी ती ताक राजी करका पहिले नाना प्रकारीचे दगे चंचळामध्ये चंचळ म्हळ्यार कलें एक निश्चळ आमगेल एक जड म्हळ्यार दृश्य सगळं जड आमगेल देह सुद्धा जड जाल्यार प्रत्येकांचो अंतरात्मा आसता आणि हांतू ब्रह्मांडांतू हें आसता मूळ माया आणि प्रति मनुष्यांतू प्रत्येक देहांत एक अंतरात्मा ते चलयता निश्चळ कले करना त्यामी आमी कल जाता कले दग जर जाल्ले त्या अंतरात्म्यान सम प्लॅनिंग करना तिलमीत जाता त्या चंचळांतू सम प्लॅनिंग जायना तिलमीत तें जाता चुक्को त्यामी ती तशी कोर नये शुद्ध विश्रांतीचे स्थळ ते एक निर्मळ निश्चळ तेथे विकाराची सकळ निर्विकार होती ते निश्चळ नंतर आपोआप मेळटा हे शुद्ध विश्रांतीचे स्थळ म्हळ्यार आमी अंतरात्म्याक समची वश दवरल्यारी अंतरात्म्या गेले आमी चरण धरल्यारी ताका सरेंडर जाल्यारी अंतरात्म्याक तो देव आमगेले सगळे योगक्षेम पळयता तो देव पळयता त्या निश्चळ परब्रह्म न्हय ती मूळ माया ब्रह्मा विष्णू महेश तांथन आयले मूळ मायेन थंय ते सगळे आमगेले आमच्यान ती त्याच आसती आनी आमगेले देह चलयत आसती निर्गुण कले करना जर ते चंचळाक जर वश केले ते आमकां बोटींत घेवन वचून आमकां निर्गुणान थंय पावयता ती निर्गुण म्हळ्यार कलें शुद्ध विश्रांतीचे स्थळ ते एक निर्मळ निश्चळ तेथे विकाराची सकळ निर्विकार होती थंय कसले विकार ना ती उद्वेग अवघेन तुटोन जाती तेथे मनासी वाटे विश्रांती ऐसी दुर्लभ परब्रह्म स्थिती विवेके सांबाळत आमगे ध्येय कल्लें आमकां परब्रह्म स्थिती ताजो अनुभव घेवचो आसा हें ध्येयान आमी मुखार वता तर मुखार वतना आमकां पायरी पायरीन वचका पयलीं जडाचें आत्मनिवेदन जावंका म्हळ्यार हो देह आमकां माध्यम म्हूण दिला तो सम चल अशी तो सर्विसान दवरका हें मनय सम दवरका ताका शिस्त लावंका आनी अंतरात्म्याक तागेली पूज करका ताका वश करून घेवंका अंतरात्म्याक देवा तूंची सगळें मगल पळय हांव तुगेलें नाम घेता सतत नामस्मरण आनी नुस्तें पिश्यावर नामस्मरण न्ही विवेकान खंयचें सार असार पळोवचें खंयची विवेक ह्या परिस्थितींत हांव कशी वागता देवाक शरण वचचें मात न्ही एकांतान बसलें की देव मार्गदर्शन करता जाल्यार मार्गक्रमण आमी करपा लागता तसले वेळार उद्वेग अवघे तुटोन जाती मनासी वाटे विश्रांती ऐसी दुर्लभ परब्रह्म स्थिती विवेके सांभाळत विवेकाने सांभाळत आपणास उपाधी मुळीच नाही ऋणान बंधे मिळाले सर्वही आल्या गेल्याची क्षिती नाही ऐसे झाले पाहिजे गोमटेच हे ट्युरिस्टाचे उदाहरण दिवंक जाल्यार गोमटे करतले आसता ते जाल्यार कोण घेवन तांगे प्लॅनिंगा वयल्यानच लोक तांचले वतात तांकां मस्त ॲड दिवंक लागना ॲड्स दिवंक लागना तांगेले जस्ट ऋणानुबंधान कितले लोक तांकां मेळटा ती आनी ओरल हे ॲड म्हणटात ताका एक दुसऱ्या सांगता रे भोवबम जात्रे थंय वच्चा अशी तशी प्रत्येक कले शिकयतल्यान कोण गायनगारी आसत जाल्यार कोण अरे तो कितलो गोमटे म्हणटा कितलो गोमटे शिकयत वता सर सगळे लोक ताले वतात तशी ऋणानुबंधान कितले लोक एकडे येतात जाल्यार ते कोण येता कोण वता ताजे लागू कोण घेना ती आनी जो महंत आसता स्वता अगदी एबल एफिशियंट तो ते म्हणटा ताका आल्या गेल्याची क्षिती नाही अशी जावंका हे सगळे लोक आपणाले आयल्या ती माक्क उपाधी नाका हांव तां शिरकून पडच ना अलिप्त थर्ड पार्टी साक्षी भावान सगळें करचें हे सगळे ऋणानुबंधान आमी एकडे आयले तांणी फाय दूर वच्चेंचे सती नवीन येतले कोण कोणाक ऋणानुबंध ते अशी तेमी ती कोण आयले कोण गेले यो तो आज कितले ताका मिस करता हांव अशी जावं न्ही मिस करता म्हळ्यार उगडास जावंका पण मिस करूं नये तशी आल्या गेल्याची क्षिती नाही ऐसे झाले पाहिजे जो उपाधीस कंटाळला
तो निवांत होऊन बैसला. आटोपेना तो गलबला कासय आसी. कोणाक उपाधी करच बेजार येता तो आराम बसचे नव्हे ताणे गलबल कल्ल्या करचो जाल्यार तुका जर करचस थोड्या वेळा कले हें करने कले प्लॅनिंग केलें मदें मदें खंय वचून आयली आपणाक कल कळटा ताजो उपयोग दुसऱ्यांक दिल्लो आपणाक मस्त व्हड क्लास घेवंक जायना एक दोनीची स्टुडंट्सांक कले शिकयले तांकां वयर हाडलें मना समाधान काही गलबला काही निवड ऐसा कंठीत जावा काळ जेणे करता विश्रांती वेळ आपणासी फावे थोडे उपाधी कल्ल्या करका उपाधी अशी करका व्याप एवढाच वाढवावा ज्याचा ताप होणार नाही म्हणून तशी ताप येऊ नये मात्या त्रास जाऊ नये तशी जेणे करिता विश्रांती वेळ आमकां थोडे स्वता खातीर जगच्या थोडे तरी विश्रांती जावं का नाही वय की नाही तशी उपाधी काही राहत नाही समाधाना एवढे थोर नाही उपाधी येता वता उपाधी म्हळ्यार असली काम ते टूर जाल्ले दुसरे हाजे तशी समाधान नाही समाधान जे येता ते शाश्वत असता तांतू कोणाक देहाचेरीची आमी समाधान हान्य आयल्यार मात समाधान तान्य आयल्यार मात्र ना ना आंतरीक समाधान आमी सगळ्यांक सूख दिल्लें आराम दिल्लो तांकां कलेपुणी आमगेल्या हातान आतां हें विवेचन केल्लें लोक चार गोश्टी घेवनूच उरले समर्थान येता कितले खुशी जाता तें शाश्वत समाधान मज्जसलेक मेळटा आय एम नथींग जाल्यार तें समाधान मेळटा ताजें हें आसता उपाधी काही राहत नाही समाधाना एवढे थोर नाही नरदेह प्राप्त होत नाही क्षणाक्षणा आमकां नरदेह मेळ्ळा देवान दिल्ला आनी तो स्वता तांतू बैसून ते चलयता ताच आमी समाधानान ताचो फायदो घेवंक न्हय हांगा हो समास पूर्ण जाता इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे उपाधी लक्षण निरूपण नाम समास अष्टम आता 9वां पळया 9व्यावान तू राजकारणच सांगल्या परत एक पण समर्थांनी आपणागल राजकीय विचारसरणी मांडल्या आता हांगा परकीय आक्रमकांक हुसकून लावचे आणि शिवाजी तांगेल वेळार कशें आशिल्ले परकीय आक्रमक सगळे बाजूनी एक बाजून मुस्लीम आशिल्ले एक बाजूने आमगेलेची हिंदू सरदार लोकांक छळताले एक बाजूने नेवीची थंयच्याने समुद्रावेल्यान खंयचे खंयचे लोक परकीय येताले शिवाजी महाराजांगल काळांत आणि भयंकर प्रॉब्लेम अनाडी जनता कल्ले कळना तांकां शस्त्र वापरच्या कळना शिकील वाचिल ना ती कसले ना धड संस्कार ना ती तर त्या माऊलीन शिवाजी महाराजांगल आवसून सगळे चेडवांक एकडे करून आपणाली चेड अशी वागयले तांकां कळ्ळें आणि परत एक फंता तांणी परकीय आक्रमकांक हुसकून लावच्या पळयलें आणि शिवाजी महाराजां असले सात्विक महापुरुशाल हातांतून राज्य सत्त सुपूर्द करचें हें श्री समर्थांगल राजकारणा स्वरूप श्री समर्थांगल राजकारण अशें आशिल्लें की तितलें जाता तितलें मट्टाक शिवाजी महाराजांक मदत करची कशी करचें नवीन नवीन तांकां शिवाजी महाराज म्हण कोण की जन्म आयला एक पण शहाजीगल भेट जाल्ली तांतले तांणी सांगलें आपणागल चल्लो अशी हांव शिवनेरीचेर जन्म आयला ताका मदत करका आपण मुस्लीम सरदार म्हण कामार मुस्लीम रायाले बी उपाय ना आमकां कले हें नाशिल्लें तर आमकां वतन म्हण एक मेळ्ळें थंय राबयल्या पण म्हाका पसंत पडना हें परकीय राज्य जाल्यार स्वराज्य कशें करचें हांवें कळना तांणी ती जाल्यार मगल बायल एकदम भक्कम आसत तर तिका थंय राबयल्या गुरबिणी व्हरून आनी सान्न चेरडा धरून तिन्ने थंय ताकाच मात्र न्ही ताका सगळे फ्रेंड्सांकच आपणा चेडवो मानली गरीब चेडवो तांकां पयलें सत्संगती हें पडटा थंगत कर ताका खावच्या दी पिवच्या दी तांकां कपडे दी लत्त दी तांकां काणी सांग आनी राजकारण मात्र न्ही हें महाभारत रामायण हाजी तांकां काणी सांगल्यो आनी गोमटे करून कशी चलका आनी आमचलें धैर्य कशें आसता आमी खंयचेय संकट आयले तरके एक कशी जावंका शस्त्र वापरच्या शिकका घोड्यार बैसू शिकका बावळट जावं नये व्यवहारी जावंका हें सगळें शिक्षण तांगेल आवसून दिलें आनी तांकां लोक तांकां सैन्य जावंका न्ही असलें युद्ध करूंक सैन्य नाकवे तर तांकां ते हें म्हणटाले गनिमी कावा म्हळ्यार हें गोरिला वॉरफेअर तशी कले म्हळ्यार सगळें जंगल एरिया
जंगल एरियान मस्त झाड आणि ही चेडू म्हळ्यार माकडूच आशिल्ली. भर 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 चडताले निपून बसताले. तर अचानक शत्रू आयल्यार ही तांगेल माथ्यार उडकी मारून तांकां मारून घालताले. तसले लोक आशिल्ले त्या वेळार. तर ते कशें करचें त्या गनीम गांवांत शिकयलो. तांकां सक्षम करूंक त्या चेडवांक, दादल्यांक, बायलांक सुद्दांय शिक्षण दिलें समर्थांनी. आनी तांगेल गांवांत लोक तयार करून समर्थांनी राजकारण शिकयलें आनी बाकी सगळे व्यवहार शिकयलो. आनी तुकाराम महाराजांनी भक्तीच बीज पेरलें तांच्यान अशी. आनी शिवाजी महाराजान तांकां आपले केले. आनी ते राजकीय नेते, आपणा सगळे राजकीय नेते श्री दासबोध ह्या ग्रंथाचें वाचन, मनन आनी चिंतन हे ते राजकीय नेत्यांक करच्या लायले. आजही संपूर्ण जगाचेर, विशेष करून भारताचेर इस्लामाचे आतंकवादाचें संकट उबरलें न्ही, तांचेर मात करचे खातीर शिव समर्थांगे चरित्र आमी वाचका, चिंतन मनन करका, आचरणांत हाडका, व्यवहारांत हाडका. हें प्रेरणादायी आसा. ताजे खातीर हाजी जरूर अभ्यास करका. हें आयच्या काळाची गरज आसा. श्रीमद दासबोध हो काळाची गरज आसा. समाजांत सात्विक विचारांगेल मनशाची संघटन निर्माण करची म्हळ्यार ह्या संघटनेने राजकीय दृश्ट्या उदासीन रावू नये. सात्विक विचार जायती जाल्यार मुख्य ताका राजाश्रय जाय. राजाश्रय म्हळ्यार स्ट्रेंथ आशिल्ले शिवाय तुमी उदार कशें जाता, तुमकां सामर्थ्याची ना, तुमी कोणाक कल दितली. तेमी ती राजाश्रय राजाश्रय जावंका जाल्यार राय जावंका, राय जावंका जाल्यार कल जावंका. जे आत्त राय आसा ती तांकां जिंकका. जिंकच्याक तांगेल व्हड सेना जाल्यार आमगेल थोडी सेना. जंय शक्तीन काम जायना ती थंय युक्तीन करता. ती शक्ती, युक्ती आनी भक्ती तिन्नीचो समन्वय म्हळ्यार श्री रामदास स्वामी. त्या श्री हनुमंतागल अवतारू चपळ आनी विठोबागल अवतारू. विठोबागल हे म्हळ्यार कोण भक्त? तुकाराम महाराज. आनी शिवशंभू स्वता तांणी अवतार घेतलो. हे शिवाजी महाराज अत्यंत जागरूकपणे सत्प्रवृत्त मनुष्यांगेल हातांत राजसत्ता सुपूर्द करका. तेमी त्या राय्यान पहिले चारित्र्य संपन्न आसता, स्वधर्माचे अभिमानतान आसता. ताजे खातीर राजसत्ती हिंदूंगेल हातांत आसता. राय्याने प्रजेगेल हिताचे काम करता. ती ह्या सगळे गोष्टी श्री समर्थांगेल राजकारणांत ताजो अंतर्भाव जाता. कलकल्लें तरी जागरूक सावधपणे सत्प्रवृत्त मनुष्यांगेल हातांत राजसत्ता ही सुपूर्द करका. आमी असले नेते निवडून हाडका. ती तांकां आमगेलें सर्वस्व दिवंका आनी आपणागेले हे सुद्दां सगळें तन मन धन सगळें अर्पण करता तांकां. राय्यान स्वता चारित्र्य संपन्न आसता. स्वधर्माचो ताका स्वताक अभिमान आसता. हिंदूंगेल राज्य जावंका म्हूण जेन्ना दिसता तेन्ना राजसत्ता सुद्दां हिंदूगेल हातांत आसता न्हय. तर तो राय पयलीं हिंदू आसता आनी हिंदूचो अभिमानी आसता. आनी हिंदूगेल बरबरें हें सुद्दां म्हळ्यार अशी न्हय की मुख्य हिंदू धर्मांत कले बायलांक त्रास दिवचे ना. गो ब्राह्मण प्रतिपालक आनी स्त्रियांकय तशीच. त्या मुसलमान एक चलयेक तांणी चुकून पेटाऱ्यान बसून आयिल्ली तिका ताणें आपणाला अवसूल दर्ज दिली. आनी तांणी म्हळें की सुरतचे युद्धांत सुरतचे हांतू तांणी लुट्टून हाड खजिनो. अचानक धन जाय न्ही, राय अशी जायना ती, तांतले पयशे जावंका ती म्हणून असले सगळे खजिने लुट्टात ते पयले की त्या रायांक तांगेलें धन पुराय लुट्टून हाड. तांतले धन वर न्ही, स्ट्रेंथ कमी जाता. हो एक आशिल्लो ते पेटाऱ्यान तूं एक चली बसून आयली चुकून. इतले गोमटी आशिल्ली, भिवन थरथर कापताली. कळ्ळें तांगेल मुस्लीम राज्यान जर अशी आमगेली एक चली मेळयली ते तिका भ्रश्ट केले शिवाय सोड नाशिल्लें. तेमी तिका दिसलें हो रायो मगल कल्ली गती करतलो म्हूण. जाल्यार पयले रायाक ते कोण हाडलो हो पेटारो म्हूण हें कडेन सगळ्यांक म्हळ्यार आमकां गोत्तू नाशिल्लें. बंद पेटार आशिल्लो. तेमी ते आमी उबारून हाडलो जाल्यार जड आशिल्लो. आमकां दिसलें आमीच सगळे थंयच आशिल्लो तो पेटारो.
तेन्ना बाकी धनावारीश म्हणून आमी हाडलो पळयलें हीच म्हणून ते भिल्ले तर तांकां अभय दिलें आनी तांगेल्या तोंडांतल्यान अशीच आमची आई असती सुंदर रूपवती आम्ही सुंदर झालो असतो बदले छत्रपती तशी आपणाक आवस इतली गोमटी असल्या री आमी गोमटी जातलीं मग तर ती कशी जाल्ली आसतलें तिका साडी चोळी हे मानाने तिका गार पावयली मेण्यान बसून कसलें ती खेळना कसलो त्रास जावं नये आनी अशी करून शत्रूंक सुद्दां ते आपले म्हणयताले राह्यान प्रजेगल हिताच काम करता ती ह्या सगळ्या गोष्टींचो राजकारणांत अंतर्भाव जाता रामराज्य ही समर्थांगल राजकारणाची मूळ प्रेरण आशिल्ली म्हळ्यार तांकां कळ्ळें आसतलें ताजे खातीर रामराज्य जावंक जाल्यार राजसत्तेचेर साधू संतांगल अंकुश आसता न्याय संस्था शिक्षण संस्था ही केन्ना न्याय संस्था म्हळ्यार अगदी कल म्हणटात तें न्याय संस्था बरोबर न्याय करता थंय आपणाले तुपणाले अशी न्ही करेक्ट न्याय करता तर शिक्षण संस्था लोकांक खरें शिक्षण मेळका आनी थंय राजकारण चल न्ही आतां आमगे दुर्दैव म्हळ्यार आमगे न्याय संस्थेंतूय राजकारण चलता शिक्षण संस्थेंतूय राजकारण चलता विधानसभेन तूं हांगा थंय सगळे पक्षवादी म्हणटा ती मारामारी करता ती पण तांगेल पगाराचे आनी तांगेल बोनसाचे पॉयंट येता तावळ सगळे जाणां टेबल वाजयतात कळ्ळ्याक हां तरी तांगेल दंडक आशिल्लो समर्थांगेलो की तांणी न्याय संस्था शिक्षण संस्था राजकारणाले थंय अलिप्त दवरची आनी स्वतंत्र आसता ती ही समर्थांगेल राजकीय संकल्पना आशिल्ली म्हळ्यार कल जातलें महाराष्ट्र धर्म वाडोवंका म्हळ्यार राम राज्य येवंका राम राज्य कशें आशिल्लें आनंद भुवन उदंड जाहले पाणी त्या वेळा मस्त न्हंय आशिल्लो न्हंयांक उद्दां आशिल्लें जाल्यार थंय तीर्थ स्नानाची सुद्दां सोय नाशिल्ली मान घालताले काफीर म्हूण न्हांवच्या वचले ब्राह्मणांक मान घालताले संध्या करूं दिनाशिल्ली आमगेली मुर्ती फुटोवन घालताली तरी आतां आनंद भुवन याना पडकल जाल्यार स्वराज्यान तूं उदंड जाहले पाणी स्नान संध्या करावया जप तप अनुष्ठान आनंदवन भुवनी स्वर्गीची लोटली जेथे राम गंगा महानदी तीर्थासी तुलना नाही आनंदवन भुवनी राम राज्य म्हळ्यार हें आनंद वनभुवन करचें गोड गोमटो गोड शब्द महाराष्ट्र धर्म वाडवावा तर ते सतत शिवाजी महाराजांक आनी संभाजी महाराजांक त्याच गायड करताले शिवाजी महाराज तरी तांकां शिष्यच आशिल्ले जाल्यार एक कटू सत्य तांकांय गोत्त आशिल्लें राजकारणांत तशें आसता म्हूण तर राजकारणी मनशाक समर्थ सांगताले राजकारण करतना मस्त मनुश्य उपलब्ध जायशे आसतात तांगे सदुपयोग करून घेवंक लागता जाल्यार 100 लोकांक गेले 50 लोक जर आमचे विरुद्ध असले तरी तांकां तांगेल उपयोग करून घेवचे असले आमचे विरुद्ध आसत तर तांतून थोडे लोक दुर्जन आसत आनी तांणी पट्टी पडोवन बाकीचे लोक सुद्दां दुर्जन जाले तावळी असले दुर्जनांगेल फाटी मागशी 100-200 दृढ लोकांगेल गट आसता ते तांगेल माती वायट करतात ब्रेन वॉश करतात तावळी राजकीय धोरण म्हणून आमी कल करता अशी गटाक थोडे महत्व दिमका तुमी बुदवंत आसा ती अशें करून कळ्ळें गटाक महत्व दिमका आनी आपणाक शत्रूच कांट काडचे खातीर ही मनुष्य उपयोगा पडटात कळ्ळें तांकां ताकद मस्त आसता तांकां लढच्या कळटा आमगे लोकांक कोणी शत्रूला लढच्या कळना पण तांकां सगळें कळत आसता शस्त्र वापरची कशी गुंड लोक ते तर तांकां जर आमी प्रेमान आपले केले तर असले जर केवळ दुर्जन आसत म्हणून तांकां दुखोवन तुमी म्हाका नाका ती दुर्जन बाजू केल्या तशें ना तांकां गोमटे कोण चुचकारून हें करून शत्रू तांकां जर दुखयलें ते वचून आमगे शत्रू वचून मेळटात आनी आमगेल सायड आनी कच्ची जाता तशी जावच्या दिव नये मागीर 100 50 लोक जर फितूर जाल्ले आमी कशी राजकारण खेळचें तेमी ती राह्याने असं दुष्ट लोकांच्या हातांतले खेळणे जावं नये जाल्यार तांकां उपयोग करून घेवंक स्वराज्य स्थापनेसाठी तांणी सांगलें वेळ प्रसंगी
कोण कोणाक ठेचूनय घालका अगदी वायट आशिल्ल्यांक, पण जे खरें पाप तांगेल कल्लेन चल ना ती ते वायट जाल्ले तसल्यांक तांचेर उपकार करका आनी ते जर शरण आयले तांचेर उपकार करून तांकां सोडून घेवन तांकां आपणा गेल्या सैन्यान तूं शामील करून घेवंका, म्हळ्यार तांचेर उपकार केलेले न्ही ती तांगेलो उपयोग जाता अशी. जशाच तशी म्हणटा ठोशाच ठोसा हें आक्रमक राजकारणा स्वरूप ह्या समासांतू खटासी खट उद्धटासी उद्धट नटखटासी नटखट हें असं तांगेलें राजकारण तांगेलें हें म्हळ्यार समर्थांनी लेचेपेची जावच्या शिकयनी. शिवाजी महाराज असले पद्दतीने शत्रू कशी धड शिकोवचो हान तूं तरबेज केले समर्थांनी तांकां. एकंदरीत राजकारणाचें स्वरूप लक्षांत घेवन राय्यान कोणाचेरय अनुभव आयुश्या विसंबून रावच्या ना. दुसऱ्यांनी कोणें ताका वायट म्हणलें म्हूण हांव वायट म्हणचें ना. म्हाका जर हांवें मगल गुप्त हेर आसता ती ताका खरें ताणें वायट वर्ताव केलें न्ही ताका एक तागल संदी दिवंका ताका एक्सप्लेन करूंक. हां आनी जर इफ यू फायंड की तो बरो मनुश्य आसा जाल्यार वायट संगतींत राबून यें जाल्यार ताका आपलें म्हणका आनी ताजेर ताका कलीपणी जबाबदारी दिवंका, ताजेर उपकार करून ताका शिक्षा करचे पेक्षा पळय आतां पण सोड दिता पण तूं खरें बरो आसा तागल आमगेल परिने ताका आपणागल दिकाक वळोवंका हें एक नॅक आसता. तर तान प्रत्येक मनुश्याल्याक संपर्क सादचे पेक्षा समर्थ सांगतात रायाने प्रत्येक असले लोक वायट लोक असतात न्ही तांगेल गटाची पुढाऱ्याक आपोवंका आनी आपणाल अंकीत करून दवरका, पण म्हणून तांगेल मिंद जावं नये आनी कोणाचेर जरुरी पेक्षा जास्ती विसंबून राबूनी. इवन आपणाल लोक म्हणटले तरी केन्ना फितूर जातात सांगूं जायना. तांगेल हेर वेवस्था भोगमटी आशिल्ली शिवाजीगेल काळांत. आतां आमगेल नरेंद्र मोदी आनी हांगेल सुद्दां हेर वेवस्था भोगमटी आसा. तांणी कल्ले चल्ल्या खंय टायरान पयशे निपयता ती सगळें तांकां कळटा. एनिवे तर मस्त सगळ्यांचेर अंधविश्वास दवरून राबूं नये आनी मदें मदें एकांतांत वचका आनी आपण हें करतच ते राजकीय परिस्थितीचें थोडें चिंतन करका, थोडें परमात्म्यागेर चिंतन करका आनी अंतरात्म्याक वश करून घेवंका, आमगें साधन करका, हें सगळें करका, विवेकान राबका. हां आतां मी हे राजकारणावेले समास 9 वाचून पळया. श्रीराम हाजें नांव आसा राजकारण. राजकारण कशें आसता कशें आसूं नये सगळ्या दृश्टीन दिल्या. श्रीराम ज्ञानी आणि उदास समुदायाचा हव्यास तेणे अखंड सावकाश एकांत सेवावा. ज्ञानी असं जाल्यार तो उदास असं ताका समुदाय करता म्हणून दिसता ताणें पयलें एकांतान बसून समज प्लॅनिंग करता जेथे तजवीजा कळती अखंड चालना निगती प्राणी मात्रांची स्थिती गती कळो येते. समर्थ ते करताले एकांतांत वचून बसताले तांगेल हेर येवन तांकां सगळे बातमे पुरयताले. तांगेल महंत एक गांवांत तांणी महंत नेमलेले ते नेमके कल्ले करतात ती सम करतात की ना, कशी शिकयल्यांक की तशी करतात की ना, खंयची परिस्थिती कशी वायट आसा बरी आसा त्या प्रमाणे चालना तांगेल चलताली. जरी हा चालनाची करिना तरी काहीच उमज येना. हिसेब झाडाची काडिना दिवाळखोर कोण एकाउंट्स बरयना. बिजनेस करूं म्हूण केल्ल्या कितले तुका दिवसाक विक्री कितली खरेदी कितली तुका नफो कितलो निपळ नफो कितलो कल्लें ताका कले एकाउंट्साची हिसेब दवरना. तो मेळ्ळे पुरे खर्चून बसता आनी फाईक खिस खाली परत हात मुखार मागूक. दिवाळखोर तशी आसूं नये. एक मिरासी साधती एक सिध्या गमावती. व्यापकपणाची स्थिती ऐसी आहे म्हळ्यार जर हो विचार चालण कर न्ही तरी ताका कल्लें कळचें ना. हिशोब करून बाकी शून्य करना तिल्या म्हळ्यार टॅली करका लागता बॅलन्स शीट काडका लागता. तें काडना जाल्यार दिवाळखोर केन्ना जायत म्हूण सांगूं जायना. तेमी ती दिवाळखोर बाकी पूज्य न करतना मुद्दल आनी व्याज वाडू दिता. मुद्दल परत करना लोन घेतिले ताजें व्याजय वाडटा आनी शेवटी तो दिवाळखोर म्हूण डिक्लेअर जाता. सगळ्यांगेलें बाकीच्यांगेलें नुकसान. तशें कितली बँक्स बुडटा ती सम करना जाल्यार फ्रॉड करून. तावळी ह्या असले अनेक गोश्टी प्रश्नांची उलगडे कर नासतना
जर विकल्पांचं गोंधळ घालं, हां, उतरकांचं कल्लोळ केलं तरी हांगेल चित्तान तूं ते गोंधळ माजून राबतलो असल्यांगेले कळ्ळें. कोणे मिराशी म्हळ्यार जमिनीचे हक्क नवीन मेळयतात तरी कोण आशिल्ले हक्क गमायतात. म्हळ्यार कोण आपणा परिस्थितीन तूं धन तूं वाड करतात, बिझनेस वाडयतात, थोडे जाण आशिल्ले गमायतात तशी. म्हळ्यार हांगा तूं कळता न कळता बुदवन तूं बाळट आनी कळना कोण प्लॅनिंग करता, कोण अज्ञानी ज्ञानी, कोण विवेकू अविवेकू, हे सगळे द्वैत नाना नमुने लोक. त्यामुळे ती कोण सम आसा ती तांकां फायद जाता, कोण सम ना ती तांकां नुकसान जाता. व्यापकपणाची स्थिती अशी आहे, व्याप वाडयता वता प्लॅनिंग करनासतना शेवटीक दिवाळखोर जाता. कोण गुंतले तांगेले पयशे बुडले तशी. जाल्यार बरे लोक तशे न्ही, सम प्लॅन करून करता ती आपणाकय फायदो, कोण हें केलें तांकांय फायदो. जेणे जे मनी धरिले ते आधीच समजले, कृत्रिम अवघेची खुंटले सहजची येणे. म्हळ्यार दुसऱ्यागेल मनांतले विचारू पहिले कळतं असल्यार कृत्रिम कले कोरका लागना, आपोआप कळतं न्ही, वय की न्ही. त्यामुळे लोकांक संगतीन तूं एक ठिकाणी निरंतर राबल्यार सलगी जाता. आतां हांगा ते सांगता ती अखंड एक जागेर राबू नये, फिरतोस का. भाकर फिरवली नाही तर करपते काय, घोडा फिरवला नाही तर तोकडे चलना. हां, तशी बुद्धी फिरायना जाल्यार ताका गंज जाता. हां, हे सगळं मनान दवरून जे मनी धरिले ते आधीच समजले, कृत्रिम अवघेची खुंटले सहजीची येणे. करतं राबका, अखंड राहता सलगी होते. एक जागेर बैसू नये, फिरतंच का. कळल्याक एक जागेर बसल्यार यू कम सो क्लोज, अतिपरिचये अवज्ञा घडते. या कारणे विश्रांती ते घेताच नये. त्यामुळे ती ह्यो हांगचे आराम करुया, मस्त दणुला म्हणून हांगाचे 6 म्हयने हांगार राबया म्हळ्यार तशी जायना. त्यामुळे ती महंताने केन्नाय आळस केला, आळसाने आळस केलं तरी मग कारभाराची बुडिला. त्यामुळे ती त्याने विश्रांती ते घेताच नये. अंतरहेत चुकत गेला समुदायाचा आळस केले. उदंड उपासनेची कामे, उदंड लावित जावी नित्य नेमे, अवकाश कैसा कृत्रिमे करावयासी. उदंड उपासन कोरका, साधन कोरका, साधनेन मन रमवका. सगळे तुम्ही मठाचे हें केले, महंत स्थापन केले गांवांत. दुसरे दिवस फालफाल्यार उठावन समर्थ हें करनाशिल्ले, उठावन दुसरे गांवांत वत राबताले, कोणाकय सांगनाशिल्ले. तांणीच सांगल्या खंय वत्ता म्हूण सांगचें ना, आनी खंय कोणें विचारलें आनी सांगल्यार हांव खंय वता म्हूण सांगल्यार थंय वचचें ना, दुसरी कडेच वचचें. म्हळ्यार तो लोकांक सांगून तांकां आनी मागशी लागयता. त्यामुळे तशी नाका. उदंड उपासनेची कामे म्हळ्यार आमकां स्वताक वेळ मेळका स्वता साधन करच्याक. लावीत जावी नित्य नेमे, अवकाश कैसा कृत्रिमे करावयास. चोर भांडारी करावा. हां, चोराक भांडारी कोरका जाल्यार ताजेर लक्ष दवरका. कळल्याक हांगा तुमकां सांगता एक म्हळ्यार थोडे लोक न्ही, आमी उदाहरण बँकर म्हळ्यार बँकाचें उदाहरण दितात. बँकांत एक लोक युनियन लिडर हे ते म्हण आसतात, ते आपणें काम करना ती दुसऱ्यांकय काम करूं दिनात. आतां बेस्ट काम आयल्या म्हळ्यार कॅशियर जावन तांकां 2000ची नोट मोजूंक सांगचें आनी ताजी वेवस्था करूंक. तशें ते चोर भांडारी करावा आनी ताजे रिक्वेजिशन स्लिप्स दुसऱ्यागेर हातांत, हागल हातांत फक्त कॅश आनी तें टॅली जावंका. त्यामुळे ती कले समजा आऊट गेले घसरताच सांबाळावा. गोवा मूर्खपणाचा काढावा हळूहळू. ताका बुदवंत करका, शिकोवन बुदवंत करका, काम लावंका. फालतू कले करता असल्याक कावंटरार बसोवंका. म्हळ्यार प्रेझेंट टेन्सांतूच जगता ताणें, कल्पनेंत कलेपणी करची ना. या अवघ्या पहिल्याच गोष्टी, प्राणी कोणी नव्हता कष्टी, राजकारणे मंडळ वेष्टी चौकडे. ह्या पयल तशी आशिल्ल्यो गोष्टी जाल्यार कोणें कश्टी नाशिल्ले. जाल्यार आत्तां कळलेलें राजकारण इतलें वाडल्या की चवू बाजून आमकां वेश्टन कोरून त्रास जावंचे लागला. त्यामुळे कल कोरका आमी त्या राजकारणी मंडळींतून थोडे नश्ट लोक असतात, थोडे खळ असतात, थोडे तोंडाळ असतात, थोडे झगडाळ असतात.
त्या सगळ्यांक खंय सांबाळून घेवन तांकां समज चलोवन तांकां मार्ग लावंका सगळ्यांक घेवन समाजांत तूं हेवे लोक असतात तेवे लोक असतात सगळे बरे लोक खंय मेळनात तशें राजकारण कशें खेळका तांचे लागीं गोमटेय सांगलें तांणी राजकारण नश्टासी नश्ट योजावे वाचाळासी वाचाळ आणावे तांगेल भेट कोण बडबडेस न्ही तांकां बडबड्यागेल भेट घालून दिमका नश्ट असत तांकां नश्टच दिमकात आपणावरी विकल्पाचे गोवे पडोची नेली काठीने काठी झाडावी झाडावी ते कळो नेदावी कळकटेपणाची पदवी असो न द्यावी कांट्यान कांट काढचं म्हणतात न्ही त्या कांट्याकय कळना आपणा खंयच्या कांट्यान काढलें ना गपचूप गोपनीयता गपचूप न कळता करी कार्य जेते कोणाक सांगनासतना गपचूप जे काम करतात ते काम तत्काळची होते गचगचेत पडता ते चमत्कार्य नव्हे हां मग ते आमगेलें हें खंयचें 1000ची नोट मदेंची हें केली बंद केली तावळ कितलो काळ खंयस भायर आयलो गप्प आनी तेणे बँक्स सगळी बंद जालेली आनी आज 12 घंटे रात्री थंय मात्र घेता ती अशकल की कोर न्हू तांणी अचानक आनी ते एकावंटान भरचे भयंकर गर्दी कल्ले ना सगळ्यांक पयसो काळ पयसो एकावंटान भरूंक गर्दी म्हळ्यार कोणें वेस्ट करता थोडेच आनी तांकां कोण कॅश दिवचें एकावंटान तूं घाल का म्हूण सांगिल्लें तावळ सगळे पयसो भायर आयलो हें गोपनीयता म्हळ्यार कळ्ळें एनॉनिमस हें कार्य सगळे कडेन जगजाहीर करचें ना न कळता करी कार्य जे ते काम तत्काळची होते गचगचेत पडता ते चमत्कार्य नव्हे ऐकोनी आवडी लागावी देखोन बळकटीची व्हावी सलगीने आपली पदवी कोणाक कळू न दितना जे काम जाता न्ही तें तत्काळ सिद्धीक वता गचगचेन म्हळ्यार चव्हाट्याचें वेलकी तांतून नवीनपणाची मौजेरा बना तांतूं सरप्रायज केलें आसतना कळ्ळें आनी मुख्य म्हळ्यार ताजे आड येता लोक असतात तांतूं मिठाक खड घालता लोक असतात पांय आड्डायता लोक असतात तांणी कोणाकय सांगनासतना गपचूप काम करता हाची किर्ती परस्पर आयकूनची लोकांक ताजे बद्दल त्या मनुश्या बद्दल प्रेम दिसता आनी अरे वा कशी केल्ली वया म्हूण दिसता तशी सलगीने आपली पदवी ऐकोनी आवडी लागावी देखोनी बळकटाची व्हावी सलगीने आपली पदवी सेवकामध्ये कोणी एक काम करिता होते न करिता ते मागे पडते या कारणे ढिलेपण ते असोच नाही मग खंय ढिल्ल राबू नये सगळे बरोबर प्लॅनिंग करता आनी तांतूं मदतनीस म्हूण कोणा घेवचें हें गुणग्राहकता आसता म्हळ्यार मनुश्या ओळखची तें ट्रेनिंग कोणालें थंय घेवंका ताजे खातीर संतांगेल खास दवरका ते बुदवंत असता ती कोणी एक काम करिता होते न करिता मागे पडते या कारणे ढिलेपण ते असोच नाही जो दुसऱ्यावरी विश्वास आला त्याचा कार्यभाग बुडाला चिके वच रे करी म्हळ्यार जायना आम्ही स्वता लक्ष घालता तावळ मात्र तें जो आपणची कश्टत गेला तोची भला हें एक आचरण करचे सारकें तांगे श्लोक चिंतन मनन करता आनी आमी वागता जो दुसऱ्यावरी विश्वास आला त्याचा कार्यभाग बुडाला जो आपणची कष्टत गेला तोची भला अवघ्यास अवघे कळले तेव्हा ते रिते पडले या कारणे ऐसे घडले न पाहिजे की एनॉनिमिटी कल्ल्याक असता सगळ्यांक सगळें कळलें तरी पयल्यांची वचून त्यात नोट बंद केली अचानक तरी पयल्यांची वचून सगळी नोट काडटात न्ही ते कोणाला कल्लें मागीर उपयोग ना तशी न्ही कोणाक कळू दिवचें ना मुख्य सूत्र हाती घ्यावे करणे ते लोकांकरवी करवावे कित्येक खलक उगवावे राजकारणामध्ये कितली की पेच उकलले वता ती बोलके पहिलवान कळकटे तयासीच घ्यावे झटे दुर्जने राजकारण दाटे ऐसे न करावे कोण कोण पहिलवान असत न्ही कळकट तांकां पहिले हाताले धोरका म्हळ्यार कळ्ळें सर्व कारभारांतूं मुख्य सूत्र आपणा हातान दवरका आनी इतर लोकांल्या हातान ती करून घेवंका राजकारणांतूं अनेक धूर्त म्हळ्यार खलक लोक असतात तांकांय आमी तांतूं गोवंका हें करी म्हणून तर भांडखोर लोक जे असतात झगडाळ तांतूं
जे उलयतले पैलवान पुढारी असतात मस्त उलयतले तांचल्याक पयलीं 2 हात करका हां तांगेले लोकांक तांगेले हाता तो काम करतले जाल्यार तोंडा लागून नये ते पुढारी असता ती तांकांची हाता धरका आणि तांकां नामोहरम करका तांकां पयलीं व्हरून जैलान घालका म्हळ्यार बाकीचे होदा येतात बोलके पहिलवान कळकटे तयासीच घ्यावे झटे दुर्जने राजकारण दाटे ऐसे न करावे ग्रामण्य वर्मी सापडावे ग्रामण्य म्हळ्यार गावगुंडेपणा रगडून पीठची करावे कोण दुसऱ्यांक हें करता की तांकां तांगेल्याच उतरांतून शिरकावका करून मागुती सावरावे बुडवू नये तांकां ही वर्मी सापडावे जशी ते विसोबा चाटीगल सांगिल्लें तशी ताका कल केलें विसोबा खेचर केलो ताकाच गुरू केलो ताजी वर्म तागेल कळलें तावळी तागल अहम असलें तर रगडून पीठ केलें तांणी खळ दुर्जनासी भ्याले तर तांणी त्या वेळा सांगिल्लें त्या हांणी विचारलें ताका ताजेरी वणत घालून ताका मारून कल्या घालून आतां भय्येने जर तो बरो जालो त्या भय्य सुटली की तो परत वायट जातलो तांणी तशें आसूं नये म्हणून खळ दुर्जनासी भ्याले राजकारण नाही राखिले तेणे अवघे प्रगट झाले बरे वाईट समुदाय पाहिजे मोठा तरी तणावा असाव्या बळकटा समुदाय होड असल्याने तांकां बांधून घालतल राज्य प्रेमाचो तितलोच बळकट आसता मठ करून ताठा धरून म्हळ्यार ठिकठिकाणी आमगेले लोक जे आसता ती आमगेले महंत जे नेमलेले तितलेच बळकट आसता ती तितलेच हें आसता ती तांकां अभिमान आसता आपणा धर्मा बद्दल खुप्त तराक्का आमी महंतान कशें सांगलें तांगेलें उतर आयकूंक का ती दुर्जन प्राणी समजावे तांतूं आमकां कळटात कोण वायट आसा ताजेर नजर दवरका जाल्यार दुसऱ्यांक हो वायट आसा लोकांक प्रगट करूं गपचूप लक्ष दवरका आनी ताका महत्व दिवन आपणा लेगीत आळोवन घेवंका परी ते प्रगट न करावे सज्जना परीस आळवावे महत्व देऊन जनामध्ये दुर्जन प्रगट तरी मग अखंड खटखट या कारणे ते वाट बुजवून टाकावे जन तूं दुर्जनाक जर हो दुर्जन असं ताका वायट काडलो तो आमगेले वायटाचेर टपलेलो आसता कशी करून त्यांनी गनिमाच्या देखता फौजा रणशूरांच्या पुरपुरती भुजा ऐसा पाहिजे की राजा कै पक्षी परमार्थ तयास देखता दुर्जन धाके भय दिसता दुर्जनांक अशी राय आसका बैसवी प्रचितीचे तडाखे बंड पाषांडाचे वाखे सहजची होती ही धूर्तपणाची कामे राजकारणे करावे नेमे ढिलेपणाच्या संभ्रमे जाऊ नये खंय ढिल्ले राबू नये कोठेच पडेना दृष्टी ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी वाघविलासे सकळ सृष्टी वेधिली तेणे वाघ सकळ सृष्टी वेधिली हुंब्यास हुंबा लावून द्यावा म्हळ्यार कळ्ळें झगडाळ आल्या गी झगडाळाक झगड लावन दिवंका झगड तर पडती जशी लोभाक ताका खरूज होऊ दे त्याला म्हणले तशी लोभ ही मनुष्याक पैशाचे इतलें लोभ जाता ताका खर झुजावो म्हणून ते एकनाथांगे लहान तसं तशी खरूज होऊ दे त्याला भवानी आई रोडगाव वाहीन तुला म्हण तशें ताका खर झुजले री तो आपण खरपून घेता बसता दुसऱ्यांगेले वाट्टे वचना तशी हुंब्यास हुंबा लावून द्यावा हुंब म्हळ्यार हुंब म्हळ्यार रडको रडके मनुष्याक तसलो एक घुमो ठोंब्या तागल पार्टनर कोण सोडका टोणप्यास टोणपा आणावा लवंदा पुढे उभा करावा दुसरा लवंद लवंद म्हळ्यार लबाड लबाड मनुष्याक आता हें एक इम्पॉर्टंट असं धटासी आणावा धट उद्धटासी पाहिजे उद्धट खटनटासी खटनट अगत्य करी जैसाच तैसा जेव्हा भेटे तेव्हा मजालसी बरी थाटे त्यावेळा समोर राजकारण घडता इतुके होते परी धणी कोठे दृष्टीच पडेना हे राजकारण कोण घडोवन हाडता समर्थान शिकयलें पण ते समर्थ तत्काळ वचून एकांतान बसून आराम आपणा साधन करता बसता ती तशी तो राय सुद्धा शिवाजी महाराजांना आपणा साधन सोडणी सगळं करताले ते राजकारण पण तांगेले ठरावीक वेळा ते एकांतांत वताले आनी तांगेले चिंतन मनन अनुसरण उपासना करताले हांगा हो समास पूर्ण जाता इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे राजकारण निरूपण नाम समास नवम श्रीराम हांगा मी राबिया
9वं समास झालं 19व्यांचं. आणि कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. हे आमगेले विवेचन पुष्प त्या रामराया चरणाचे समर्थांग चरणाचे सगळ्यांनी मिळून अर्पण करूया समर्पण. आणि म्हणूया साधकांक पाव रे देवा नंदंतु साधका सर्वे विनश्यंतु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती.